Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमी दोळे धांपया थोडो वेळ. सुरगीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता. दिन वाजता आयच्या दिसा पासत आयज पवित्र आत्म्या आमच्या भयणीच्या भावांच्या तोंडांसून तूं उलयलाय आनी आतां हे वेळार आनिकूय आमकां तूं देवाच्या उतराचेर जे गूट सुरगीचे गूट लिपोवन आसा आनी ते ओपारांनी आसा आनी आमचे कोण अंडरस्टँडींग आमचे मोतीन आमकां समजोना. येद्या वक्तार तूं आमकां तें सादें आनी सोंपें करता. पवित्र आत्म्या तें जे बायबलान जें बरयल्लें आसा तें उतर आमचे समजुणेक हाडटाय आनी तें जें उतर जिव्यान सोडसोडी सारकें पावरफूल इफेक्ट हाडटा आमच्या जिवितान. त्या उतराची समजणी तूं आनीक आमकां दिताय, डीप समजणी. त्या पासत पवित्र आत्म्या आमी तुका दिनवासता. येद्या वक्तार तूं म्हज्या मोनान चिंत आनी तोंडान उलय. आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच खोवायकीनी आमकां तूं हें उतर सादें आनी सोंपें करून आनी जें आमकां शिकोवन घेवन हें देवाचें उतर आमी शिकोवन दुसऱ्यांक आमी कशें शिकोवंक जाय तूं आमकां तयार करताय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गायता, दिनवासता आनी हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन. आमेन. कोण आसा ना? कितें जालें? चड देवाचें उतर जालें? आं? हें देवाचें उतर आमकां चड खंय दिसता? आमीचे कुडीक आमी कितल्या वरां जेयता? कुडीक आमच्या भितर एक मनीस आहा जाणा ओतमो आनी ताका जेवण कितें? आं? देवाचें उतर न्हू. आमी कुडीक खाताना वाज येता आमकां. कोणी कितें दिलें रोखडेंच खाता न्हू आमी. नाका गो म्हणटा आमी. ना? ओके. पूण आमी चडशे कितें दिलें खाता न्हू कुडीक. तशें आमच्या आत्म्याकूय जेवण जाय भितर. कितें? हें देवाचें उतर. तेंच आमी आमच्या आत्म्याक घोट करपाक येयल्या न्हू हांगा. बेश्टे येयल्या? ना न्हू. तेका लागून आमी वाजोवंक जायना हें देवाचें उतर. आमकां घरा कडेन आसा शिकोव कोण तरी? आसा यूट्यूब. मोबायलाचेर केन्ना कोणाक कळटा जाल्यार ती वयतली नाल्यार ना न्हू. पूण हें देवाचें उतर जें आमकां मेळटा हांगा तें आमच्या आत्म्याक जेवण मेळटा. आमी फायदो आमी जाता तितलें देवाचें उतर आयकोंक जाय. देवाचें उतर आयकतना जायत्यो मिलाग्री घडटा. जाणा तुमी? कित्याक हें देवाचें उतर म्हणजे कितें? देवाचें जिवीत आनी देवाचो आत्मो. आमी जेन्ना आयकतले देवाचें उतर उलयतले तेन्ना आमच्या भितर कितें वयतलें? आं? देवाचें जिवीत आनी देवाचो आत्मो वयतलो आमच्या भितर. आनी कितें वायट रावपाक आहा? ना न्हू. सो आमी हें देवाचें उतर धान मन आयकूंक जाय. वाचूंक जाय घरा कडेन. बायबल सांगता वाच म्हणून स्टडी करूंक जाय देवाचें उतर. आमी करतली स्टडी देवाचें उतर? कित्याक आमकां जेन्ना आमी स्टडी करता तेन्नाच आमकां दुसऱ्यांक शिकोवंक कळटलें न्हू. आतां जेजूक कितें जातालें? रोखडोच आन्सर येतालो. कित्याक? तेणी देवाचें उतर काय जावन दवरलेलें न्हू. तो खंय कितें कोणी कितें विचारलें तो खंय वचनासलो. बायबलार पळयता एका विचारता तेका विचारता करिनासलो. तो जें देवाचें उतर तेजे भितर स्टोर करून आसलें तो उलयतालो. तो आमी तशेंच देवाचें उतर बायहेट करूंक जाय. आतां सगळ्यांक एक हांव हें विचारता. आयज शिकलें आमी. म्हाका एक व्हिडियो धाडलेलो कोणी. त्या व्हिडियोचेर आसलें लॉर्ड जिजस इनक्रीज माय फेथ. तूं रोजरी घेवन म्हणपाचें लॉर्ड जिजस इनक्रीज माय फेथ. हे रायट प्रेयर? आमी सगळ्यांनी आयजूय आयकला कालूय आयकला. हे रायट प्रेयर? हांव कोणाक जज करना. आमी शिकया. आमची मिस्टेक जाता आमकांय कळना. बायबला प्रमाणे हे रायट आसा? इनक्रीज माय प्रेयर? कित्याक? म्हाका कित्याकूय तें जाय. कित्याक म्हणजे कित्याक ना? आन्सर जावं न्हू. ओके. आं? कितें कितें?
This is my faith. आयज आयकला न्हू ब्रदर भयणीन शिकयला ते स्क्रिप्चर शिकला आयकूंक ना तुमी इनक्रीज माय लॉर्ड जीजस इनक्रीज माय फेथ म्हणटा आमी बायबल कितें सांगता आमकां हां बायबल कितें सांगता आमकां फेथ कसो येता म्हणून येता इनक्रीज माय फेथ म्हणून येता हां बायबल कसो येता आमकां हें भावात कसो येता बायबल सांगता देवाचें उतर आयकूंक जाय न्हू आमी मागणें केलें इनक्रीज माय फेथ लॉर्ड जीजस प्लीज इनक्रीज माय फेथ म्हटल्यार वाडटलो बायबल आमकां सांगता देवाचें उतरूच आयकून रोमन्स 10:17 आयज आमी सगळ्यांनी आयकलां आयकूंक ना भावात कसो येता देवाचें उतर आयकून म्हणजे एकदां आयकून न्हू आयकून कंटिन्यू आसूंक जाय आमी न्हू तेन्ना ताका लागून आमी हें देवाचें उतर जाणा सांगूंक जाय नाल्यार आमी कितें करतलीं कोण कितें सांगता आमी ऑथॉरिटी मनशाक पळयतली न्हू हां तो ऑथॉरिटी आहा ताका म्हणजे तो व्हडलो मनीस तेणी सांगलां म्हणटकूच आमकां मागणें करूंक येदो व्हडलो ऑथॉरिटी स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेलो देवान आमकां बरोवन दवरला तें व्हडलें काय ऑथॉरिटी मनशाक टायटल आसलेलो मनीस व्हडलो कितें व्हडलें बरोवन दवरलेलें उतर हां बरोवन दवरलेलें उतर तें व्हडलें न्हू आनी तें कोणी बरयलां हे स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेल्या देवान आमकां रचलेल्या देवान हें बरयलेलें आसा सो आमी कितें स्वत मानूंक जाय बायबलान कितें आसा तें न्हू काय टायटल कोणाचें आसा टायटलाक वचो नाका मनीस काबार जातलो मनशाची उतरां काबार जातली पूण देवान कितें बरयलां तें उतर केन्नाच काबार जावचें ना ताका लागून आमी कंटिन्यू आसूंक जाय हांवें ती रोखडीच मॅसेज घातली रोमन्स 10:17 आनी बरोवनूय घातलें बाय हियरींग द वर्ड ऑफ गॉड फेथ कम्स कित्याक आमी चुकता आनी सगळीं आमी पूण आमी एकामेकाक सांगपाक जाय बायबलान कितें आसा तें न्हू सो आयज आमी पळोवया थँक यू जीजस मार्क 11 थँक यू जीजस 12 पेरान आसतलें तें 12 मार्क 11:12 And on the morrow, when they were come from the Bethany, he was hungry. फुडें पळया जेजू दुसऱ्या गांवांसून येतालो बेथलेनासून ताका भूक लागली जेजूक आनी तेज्या शिसांक भूक लागली हांगा ही वॉज हँग्री म्हणजे जेजूक भूक लागली जेजूची खबर सांगता फुडें पळया And he seeing a fig tree, afar off having a leaves, he came, if apply, he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves. For the, where was? Find anything thereon, and when he came to it, he found nothing but leaves. For the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of this thereafter forever. And his disciple heard it. आमी कोंकानीन पळोवया दुसरे दिसा बेथलेनासून येताना ताका भूक लागली पयसतान तेणी एका पाळेल्ल्या आजिराच्या झाडाक देखले आनी कित्याक फळ मेळटलें कितें फळ मेळटलें खावंक तो पळोवन गेलो पूण पानां बगर ताका कांयच मेळ्ळें ना तर तो आजिराचो काळ नासलो आनी तेणेन आजिराच्या झाडाक म्हटलें ह्या फुडें केन्नाच तुज्या फळ कोणूच खावंक पावचो ना आनी तो अशें उलयता आसतना तेचेशेंच आयकताले तो एक गांवांतसून येतालो तेन्ना एक तेणी झाड आजिराचें झाड आसलें तें
आनी पयससान तेणी पळयलें सगळें पानांच ताका आसली, पानांच आसली आनी ताका भूक लागलेली. सो तेणी पळयलें त्या झाडाक फळां ना. तेच आसूं ही आन्सर. आनी ते झाडाक पळयलें आनी तो त्या हाजिराच्या झाडाक फळां दिवपाचो कांय नासलो. आं मागीर पळोवया. पूण तें झाड तेजे कडेन उलयतालें न्हू, इट्स ताका लागून जेजून ताका आन्सर केलो. आतां आमचे कडेन कोण उलयल्यारूच आमी आन्सर दिता न्हू. आं आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां, तुमी म्हाका आन्सर दिता. आतां तें झाड जेजू कडेन उलयतालें न्हू, न्हू झाड जेजू कडेन उलयतालें न्हू. म्हणजे म्हणटालें आसतलें पळय पळय तुका पानांच आसा पळय, पानां तुका फ्रूट मेळोंक ना अशें म्हणटालें आसतलें न्हू. म्हणून जेजून कितें म्हटलें, एंड ही आन्सर एंड सेट एंड टू इट. त्या इट्सा कडेन, त्या वस्तू कडेन म्हणजे त्या झाडा कडेन तो उलयलो, ह्या फुडें तुज्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. म्हणजे कितें सांगता तो, म्हणजे जोरी तो काळ नासलो तरी जावन जेजू एक्चुली फुडें सांगता ते श्राप सुट्टा म्हणून झाडाक तो फुडें लायनीर आसा. पूण इट्स आमचे कडेन उलयता, इट्स एक एक वस्तू आमचे कडेन उलयता. आतां जेजू कडेन हें झाड उलोवपाक लागलें आनी जेजून ताका आन्सर दिलो. आमचे कडेन उलयता, उलयता आमचे कडेन इट्स केन्ना तरी. लायटीची बिलां उलयता आमचेशी, उलयना? लायटीची बिलां, प्रॉब्लम, डॉक्टर रिपोर्ट्स, ती सगळी इट्स आमचे कडेन. आमी ताका कसो आन्सर दिता? जेजून आन्सर दिलो काय आमी ओगीच रावता? आमचे कडेन जेन्ना आमचे प्रॉब्लम उलयता तेन्ना आमी आन्सर दिता काय ओगीच रावता? कसलो आन्सर दिता आमी? देवाच्या उतरा प्रमाणे दिता काय आमी संवसारा प्रमाणे दिता? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे दितले जाल्यार आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आमचे कडेन सदांच उलयता प्रॉब्लम, घरान सगळे प्रॉब्लम आमचे कडेन उलयता, उलयना? लायटीची बिलां उलयतली, चड येयलें बील, पळय कितले अमके दिसा इतलें बील येयलां, अमके दिसा तें भरूंक जाय, उलयता आमचेशी न्हू. आमी आन्सर कितें दिता? भिरांतीचो काय भावार्थाचो आन्सर? एके भयणीक खंय 99,000 बील येयल्लें. कितलें? 1 लाख. ती कितें उलयताली त्या बिलां वांगडा? तिजो ती म्हणटा तें बिलूय उलयता, तें उलयता, म्हजो घोवूय उलयता. घोव म्हणटा तें बील आमी भरपाचें, भरया न्हू म्हणटा. आपणें सांगलें ना, आमी इतलें बील भरची ना. आनी ती उलोवपाक लागली देवाचें उतर, जेजूच्या नांवान हांव हें बील भरची ना, देव म्हणच्या सगळ्या गरजांनी पावतलो, इतले पयशे नासले म्हणटा ते आपल्या कडेन. आनी उलयताले सर्वेसराचो आत्मो त्या बिलाचेर आसा, देवाचो फावर अशें म्हणटा म्हणटा ते ओनरान आपणें म्हणटा ऑफिसान गेले आनी दाखयलें सगळे बिलाचें हें. तिणें आन्सर केलें न्हू बिलाक, म्हणून तेजें बील कितलें? 6,000 पे करचें पडलें, 6,600 कितें. कित्याक ती उलयली न्हू. आमी कितें करता? आमचे असले प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच आमी उलयता काय? कशें उलयता आमी? ओगी रावन जेजू त्या हिट्सा कडेन उलयलो, आन्सर म्हणटा केलो तेणी. आमी कितें करता? जबाब दिता. एक डॉक्टर रिपोर्ट येयलो, आमी कसलो आन्सर दिता? आन्सर दिता रिपोर्टाक पळोवन काय ओगीच रावता? आतां कितें करया? डॉक्टरान XY दुयेंस सांगलां आनी तें क्युअर ना सांगलां, आमी उलयता? पळय उलयतले आमी देवाचें उतर नकळो न्हू, शिकोवंक ना न्हू. ताका लागून असल्या जाग्याचेर येता तेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता तें आमी बरोवन घेवंक जाय. आनी तेंच आमकां फायद्याक पडटा फुडें. आनी बरयल्यारूच आमकां उडास सुट्टा. हें आयकून उडास येता? आयकून उडास सुट्टा? म्हण आमी जर रिपोर्ट आमचे कडेन उलयता जाल्यार आमी डायरेक्ट तेजे कडेन उलोवपाक जाय. जेजून आन्सर केलो, आमी ताका आन्सर करपाक जाय न्हू. 1 Peter 2:24 आमी सगळीं शिकल्या ना. हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. आतां आमचे कडेन दूख उखलता, पांयाचें दूख जाल्यार हातीचें दूख उलयता आमचे कडेन. आमी कितें उलोवंक जाय? दुखता? दुखता? दुखतलें न्हू. जेजून आन्सर केलो ताका, श्राप सोडलो. म्हणजे आमच्यानूय ते दुखीक श्राप सोडूं येता.
आमकां पावर दिला न्हू प्रॉब्स 18 आमच्या जिबेर पावर आहा न्हू सगळो आमी शिकताले आयज प्रॉब्स 18:21 जिबेर सगळी पदवी आसा आमचे आमी कितें उलयता तें आमी घेतली आमी म्हणटा जेजूच्या नांवान जर ते श्राप सोडटा दुखीक जाल्यार दूख ती मरोकूच जाय जेजूचें झाड मुनानसून मेलें फुडें सांगतलो एक दीस अशें जालें सांजेचो टायम आसलो आनी हांव घोवाचे भयणीगेर वयताली आनी हांव गाडी घेवन वयताली आनी शॉपार वचोंक जाय आनी लायट गेली म्हाका खबर ना म्हाजें स्टँड हांवें गाडयेचें लावना म्हणून आनी हांव देंवली गाडी पडली म्हाज्या पांयाचेर गाडी पडली सारकी एक्टिवा मागीर उलया पांयाचेर गाडी पडली आनी हांव थंयच उठली आतां उलयता म्हाज्या वांगडा दुखी तुजो पांय फ्रॅक्चर जालो येदी व्हडली गाडी पडप म्हणजे तुजो पांय आनी हें ना उलयता न्हू पूण हांवें आन्सर केलें कितें जेजूचे कुडीक फ्रॅक्चर नासलो इतलो जेजू कसो मारला जाय तो पडलो बिल्लो न्हू जेजू फ्रॅक्चर आसलो म्हणून बायबलान आहा आयकला कोणी वाचला कोणी ना न्हू जेजू फ्रॅक्चर नासलो न्हू म्हाज्या पांयाक फ्रॅक्चर ना आनी उलयता तरी हांव उलयता तरी दूख म्हाका उलयता म्हाका चलोंक थंयच उठलें हांव आनी कोण ना गाडी उखलो मागीर आनी एक स्क्रिप्चर आहा न्हू फिलिपियन्स 4:13 आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू जीजस क्रायस्ट हू सेंटनी मी हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता तो म्हाका घोटायता म्हटलें आनी हांवें गाडी उखल्ली आनी हांव गेली कितें खावंक घेतलें आनी शॉपा वयलें आनी ते स्टेपार सोडली पूण कोणाकूच सांगूंक ना हांवें म्हाजो पांय दुखतालो उलयतालो म्हाज्या वांगडा हांव पांयाक सांगतालें अरे हो पांय म्हाजो न्हू हो जेजूचो पांय आं आमी आन्सर करूंक जाय बोन दुखी वांगडा बसून आमी उलोवपाक जाय आं ओगीच रावूंक जायना आं जेजू ओगीच रावूंक ना त्या झाडा कडेन झाड तेजे कडेन उलयलें पानां मागीर हांव उलयताली पांय म्हजो न्हू जेजू क्रिस्ताचो पांय आमी वायट रिप्लेस सगळ्यां कडेन आसा न्हू उस्क्या खोतीचें मागणें तेजे पयलींच लायन कितें आसा हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड न्हू सैतानाक दुयेंसाक आहा हांव ती म्हाजो पांय जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड कांय फ्रॅक्चर ना दुखीक कांय ना मुणीच रावली आनी कोणा कडेन सांगूंक ना कोणाकूच सांगूंक ना आनी तशेंच काम करपाक लागलें तेचें न्हिदताना म्हाका परस उलयता दूख तेज्या वांगडा हांवूय उलोवंक लागली पांय जाण आसा जेजू क्रिस्ताचे कूड दुखीक कसलो अधिकार ना जिबेचे देणे उलयत रावली जॅम पडली सकाळीं उठोवन तेंचे वयर सकयल घर आसा अशी म्हाका केन्ना एकदां येता आनी एकदां वयता हांव आतां ते दिसा म्हाका सकयलसून 2 ना 3 ना वयर वचोन हे हाड ते हाड म्हूण सांगलें पूण हांवें तोंड उगडूंक ना म्हाजो पांय दुखता म्हणून हांव तशीच गेली कित्याक पांय म्हाजो न्हू पांय कोणाचो जेजूचो आनी तूं उलयता तुज्या पांयांक फ्रॅक्चर जातलो हांव कशेंच एक आयकोंक ना कित्याक आमी देवाचें उतर जाणा न्हू तेन्ना पांय गेली पांय भयणीक सांगलें आनी आमकां कोणें डिप्रेशन केस आसली न्हू भुरग्यांक तांकां शिकोवंक वयतालें हांव तेन्ना सो म्हाका वचपाक जालें हांव तशीच गाडी घेवन गेली भयणीक सांगलें म्हाजी गाडी पडल्या कांय जावंक ना हांव खूब फरक पडटा पूण जेजूचो पांय न्हू कांय जायना म्हूण सांगलें आनी हांव गेली तांकां शिकयलें तेंच्या वांगडा नाचली आनी मागीर एका रुमान दुसरें आसलें ताका हांव प्रे करपाक गेलें आनी येताना एका भयणीन थंयसर आसा तेणी पळयलें आनी ते म्हणूंक लागले मम्मा तुजो पांयांक सुजला पांय कुटयताय हांवें म्हटलें कांय ना गाडी पडल्या कांय जावना दोतोराक गेलो ना दोतोराक गेलो ना कांय सांगना पांयांक तशेंच करून रावलें आनी एक दीस खूब दुखपाक लागलो आतां हांवें म्हटलें कितें डिसिजन घेतलें सॅटर्डे दोतोरागेर वचपाक आतां खंयसर गव्हर्मेंट डॉक्टराक कितें जालां तें पळोवपाक सुस्ता म्हणून दुकान आसलो सुस्तालो चडलें म्हणटकूच पयल्यार आमकां संडे एका कॉपेलान चर्चीन सांग्यार वचपाक जाय आसलें सिस्टरींगला प्रीच करपाक सो हांवें म्हाका कितें जालें उडास येयलो म्हाजें एक फ्रेंड आमी कोणागेर बायबल क्लास दिवपाक गेली न्हू म्हाज्या वांगडा एक फ्रेंड येयल्लें आनी तेजेर म्हणून तशीच गाडी पडलेली सकयल पांयाचेर आनी ते गाडी पडलेली आसा आनी तेज्या पांयार ताका फ्रॅक्चर हें घातलेलो प्लास्टर घातलेलो आनी ते आमच्या वांगडा येयल्ले आनी ताका पळयताना न्हू तेजो पांय सुजलोलो येताना आमच्या वांगडा आनी ताका जायनासलें आनी म्हाका तो उडास येयलो पळय
म्हाजे कडेन आतां उलयता, तेजे पांय आतां म्हाजे कडेन उलयता, इट्स जेजू कडेन उलयता जाय. हांवें म्हटलें कितें जाणा, ना जेजूच्या परतूय म्हटलें जेजूच्या पांयांक फ्रॅक्चर नासलो, म्हाकाय फ्रॅक्चर ना, म्हाका जावचो ना. आनी ते दिसा पळय जाल्यार म्हाका काम येयलें, डॉक्टरागेर वचपाचें आसलें ते दिसा. आनी हांवें चिंतलें म्हाका जर प्लास्टर घालें जाल्यार हांव थंय वचपाची उरतलें. हांवें म्हटलें हांव जेजूच्या गायनी ऑलरेडी बरी जाल्यार म्हाजो पांय हो न्हूच, सो म्हाका कांय टेंशन ना. आनी हांव गेलीं प्रीच करपाक थंय. 1 वर उबें रावन प्रीच केलें. आख्खें हितून भोंवपाचें आसलें हात धरपाक, आख्खें 2 ना 3 ना फावटी घालून. पांय वयताना सुजलोलो, मागीर येताना म्हाका उडासूच ना पांयाचो. पांय जालो सारको. कित्याक आमी आमचे अशे प्रॉब्लम आसा तेंचे कडेन आमी उलोवपाक जाय न्हू. कितें उलोवंक जाय आमकां पयलीं शिकोवंक जाय. आतां आमी शिकले हांगा कितें उलोवंक जाय तें न्हू. शिकोवंक ना 1 Peter 2:24 शिकोवंक ना तूं. उलोवंक जाय पांया कडेन. जेजू कडेन खंय झाडाक खंय पानांच आसलीं ते उलयताले, चावयताले तुका पानांच आसा, तुका फ्रूट ना. मागीर जेजून ताका जबाब दिलो, जेजून ताका उत्तर दिलें. तशें तुजे कडेन उलयता न्हू पांय, तेन्ना उलोवंक जाय पांया कडेन. ना हांव जेजूच्या गायनीच बरो जाला. कित्याक आमकां पेखोवणी रोखडी मेळना, देंवचारूय आसा न्हू. तोय आपणाचेर राज चलयता. देंवचारा कडसून दूख बीन कोणा कडसून येता, वायट कोणा कडसून येता, आनी बरें तो वायट सगळें हाडटा. आनी म्हणजे आमी त्या वायटाक कशेंच एक्सपेक्ट करूंक जायना. जेजू करिना वायटाक, जेजू सोमतो आन्सर दितालो न्हू. आमी आन्सर दिवपाक जायो. आमचे कडेन आतां हे दिसांनी न्हू लोक म्हणटा नळाचें उदीक येयना न्हू. आमी उलोवंक जाय न्हू. आमच्या घरा तशेंच उदीक येयनासलें. आनी ती जेन्ना हांव वचपाचें आसता ती म्हणटालें आयज उदीक येवंक ना. एक दीस अशें जालें आनी हांव वचपाक आसलें घरा. आख्खे वाटेक जेजू तुका आर्गां दिता. म्हाजे सगळे 2 टांकयो आहा ते भरोवन वतल्या. आर्गां दीस गेली. म्हाका उलयता तेंची उतरां, उदीक तूं आतां कितें करतलें घरा वचोन. घरा वचलें हांव पावलें 2 4 नळ येयलो. आनी ती म्हणटा सगळीं जाणां हांव न्हिदलेली म्हणजे हांव म्हजे कॉन्फरन्स क्लास चालू आसली. म्हाका आवाज येता नळ येयलो. हांवें टायम पळयलो 4 आनी म्हणटा 4 नळ केन्नाच येयना. आनी खरें येयना. आमी उलोवपाक जाय न्हू. आमच्या डेली लायफान असले प्रॉब्लम येयना. आमी उलयता, कितें उलयता आमकां जाय तशें. नळूच येयना 4-5 दीस जाले न्हू. मागीर कितें जातलें. Proverbs 18:21 आमचे कडेन उलोवंक जाय न्हू. जिजस आन्सर केलें थंय आमी आमचे कडेन अशें डे टू डे लायफ असली इट्स आमचे कडेन उलयता, असले प्रॉब्लम आमचे कडेन उलयता न्हू. आतां भुरगीं शिकाना, टिचरीच्या तोंडानसून आमचे कडेन उलयना प्रॉब्लम हे. हां आमी कितें मागीर सगळ्यांक सांगता म्हजी भुरगीं शिकाना म्हणून न्हू. आमी ना जेजूच्या नांवान म्हजी भुरगीं शिकता. म्हाज्या भुरग्यांक जेजूचें मन आसा. बायबलान बरयलेलें आसा 1 Corinthians 2:16 जेजूचें मन मेवलां आमकां. सगळ्यांक जेजूचें मन मेवलां. आमकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. आमच्या भुरग्यांक जेजूचें मन आसा. म्हाजी भुरगीं बरीं शिकता. असली प्रॉब्लम आमचे कडेन उलयता न्हू. बारीक उलयना. म्हाजे कडेन एकदां आमच्या घरान न्हू पयलीं म्हाजे कोण नासलें घरान रावना, आतां रावता. आनी एक दीस लायटीचें बील बरें येयलें, कोण ना आनी बील येयलें. तर बील उलयता ती सायटीक आसा न्हू जॉयंट फॅमिली, ती उलयता तूं कोण ना तुमगेर बील येयलें. ना हे फावटी बील येयलां. दुसऱ्या म्हयन्यान सारकें लॅस येतलें जेजूच्या नांवान. तेंची उतरां उलयलीं आमी ना न्हू. दुसऱ्या म्हयन्यान सारकें लॅस येतलें बील म्हाका. ह्या म्हयन्यान येयलां जेजूच्या नांवान ती म्हाका ऑफिसान वच आनी कितें म्हणलें ना. दुसऱ्या म्हयन्यान जेजूच्या नांवान सारकें कमी म्हाका बील येतलें. आनी कितें जालें म्हण जाणा तुमी. बील कितलें येयलें. सारकें लॅस येयलें.
आमची असली प्रॉब्लमांक आमी उलोवंक जाय आमचे जिबे सगळी पदवी आसा कळटा जेजून कशें ते इट्सा कडेन उलयलें जे वायट जे ताका म्हणजे तांकां भूक लागलेली फळ दिवंक ना आतां पानां कोणाक ताका झाडाक खंय सगळीं पानांच आसली पानां कोणाक आं पानां झाडाक न्हू पानां कोण खाता जानवरां खाता पूण पानां चडशीं झाडाक न्हू आनी तें झाड कितें चिंत्तालें आपणाचें चिंत्तालें जें पानाचें झाड आपणाचें चिंत्ता फ्रूट कोणाक दुसऱ्यांक न्हू पान खाता झाड खाता फ्रूट ना न्हू दुसऱ्यांक फ्रूट आतां हें झाड आप स्वादी आसलें आपणाचें चिंत्तालें जेजून ताका आजेराच्या झाडाक कांय नासलो झाडांक सगळ्या पदवी दिवन देवान फ्रूट दिवपाक घातलेलें आसा न्हू कांय म्हणजे कांय म्हटलां पूण झाडांक अशी पदवी दिलेली आसा फ्रूट दिवपाक ताका लागून ताका श्राप दिलो आतां आमी कोण पानां काय आमी फ्रूट आमी कोण पानां फ्रूट आमी दुसऱ्यांक वचोन दुसऱ्याच्या आदाराक म्हणजे दुसऱ्यांक आमी देवाचें उतर दिता आमी कितें शिकला तें दुसऱ्यांक दिता जाल्यार आमी फ्रूट कळटा आमकां आमच्या जिवितान प्रॉब्लम ना आनी प्रॉब्लम आमच्याशी उलयना आं सिकनेस उलयता प्रॉब्लम उलयता लोन उलयता लॉकडावनाच्या टायमार आमी एक टेस्टिमनी आयकताली आनी हांव सदांच ती शेअर करताली कितले लोन आसलो आनी तो 1.5 करोड 1.5 करोड लोन आसलो एकलो भायल्या गांवांत आसलो आनी ब्रदर तेंच्या गांवांत टॉक दिवंक गेल्लो ब्रदर म्हणटा आपणाक तांकां सांगतना पासून 1.5 करोड म्हणजे सोंपें तांकां कितें म्हूण आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर हांव दिवपी हांव घेवपी न्हू मागपी न्हू हांव दिवपी हें म्हणूंक म्हणटा आपूण लायलें डिटोनॉमी 28 आहा तें ओल्ड टेस्टिमेंट दुसरी सुमूत हें म्हणपाक आपणाकूय म्हणटा जायना सांगपाक ताका पूण आपणी सांगलें म्हणूंक तिचे बायलेक सांगलें हांव दिवपी हांव मागपी न्हू आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर तो म्हणटा 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 तेजे तो उलयताले म्हणटा आपणा कडेन ईमेल लोक येताले दारान जाता न्हू इतले करोड म्हणजे कितले ताका प्रॉब्लम कितले उलयला आसतले तेजे कडेन फक्त तो कितें म्हणटालो आय एम अ लँडर कोणी फोन मारलो दवरलो फोन आय एम अ लँडर आय एम नॉट अ बरोवर हांव दिवपी मागपी विदीन 6 वर्सां काय कितें हातून आनी तेज्या बायलेन एक विजनूय केल्लें म्हाज्या घोवाक 1 लाख तरी पेमेंट आसूंक जाय म्हयन्याक तशें तेज्या लायफान जालें काम मेळ्ळें ताका आनी हें केलें तेणी काम करून 1.5 लाख लोनांतलो सुटलो तो म्हणटालो तेजी टेस्टिमनी आपणाक ब्रदरी सांगलो खंयचोरी व्हर टेस्टिमनी दिवपाक आपूण येता कहो हे आलो तो कहो प्रॉब्लम तेजे प्रॉब्लम आसले न्हू 1.5 लाख थोडे पयशे 1.5 करोड थोडे पयशे हा सोड न्हू कितें म्हणूंक लायलें ताका आमी म्हणटली पिसो जाला न्हू ना म्हणची ना दिवपी हांव दिवपी हांव पयलीं हांव कोणाक हें दिवंक जायना म्हाजे कडेन हांव दिवपी चिंतूंक गेल्यार दिसता दिवपी म्हणपाक जातलें काय ते उलयतले आमचे कडेन प्रॉब्लम ते 1.5 करोड तेजे कडेन उलयताले खूब पूण तेणी आन्सर केलो देवाच्या उतरा प्रमाणे आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर हांव दिवपी मागपी न्हू आमी आमच्या जिवितान आमकां कितेंय प्रॉब्लम आमचे कडेन उलयता पयशे आमचे कडेन उलयता रिणां उलयता गरीबसाण उलयता तेन्ना आमी म्हणूंक जाय हांव दिवपी जरी आमकां दिसना म्हणजे आमी भावात उलयता न्हू पयलीं आमी भावात उलोवंक जाय आमचो कळटा न्हू समजता हें आमी पयलीं उलोवंक जाय आमकां कितें जाय तें देवाच्या उतरा प्रमाणे तेणी उलयलें आनी तेणी घेतलें आनी तो लोनांतलो फ्री जालो आनी तो आतां दिवपी जालो
जो कितें म्हणटालो तो दिता आतां लोकांक. जायत्यो येता भयणी आमच्यो आसता फोन बीन, घोव पियाता, घोव म्हाजो सोरो पियाता, उलयता न्हू येयना फुडें, ती कितें उलयता पियाता, मागीर तो कितें जातलो. ब्रदर 2-3 पयलीं हांगा फोण्या कितें सांगलेलें, जायते बायलांनी भयणांनी म्हणटा घोवाक जिवेशी मारल्या. कशें उलोवन पियाता पियाता म्हणून. आमी तेन्ना असले इट्स आमचे कडेन उलयता, असले प्रॉब्लम, तेन्ना आमी कितें उलयता, कसलो आमी आन्सर तेका आन्सर दिता. असले बायलो सोरो बीन पियाता तेज्या घोवाक आमी कसलो प्रॉब्लम दिता, आन्सर दिता. एकली भयण आसली 12 वर्सां तिचो घोव सोरो पियातालो, 12 वर्सां, आनी खूब दुस्पट घालतालो. तेका आमचे न्यू क्रिएशन एक ब्रदर आसलो, वायट बूक आहा न्हू, वायट बूक आतां सांगताली पळय, कन्सर्निंग एंड वरी एंड फियर. उस्क्या खोती पसत मागणें आसा, तें मागणें तिका घोवाचें नांव घेवन सकाळीं 10 फरार, दनपारां 10 आनी रातचे 10 फरार तिका म्हणपाक लायलें. त्या दिसा तिच्या घोवान खूब सोरो पिवन आनी खूब मारली तिका टेस्ट. पूण तरी ते प्रॉब्लमांक तिणें आन्सर दिलो. दुसरे दिसा ब्रदरीन सांगलें तिका आनीक सुबेज म्हूण. दुसरे दिसा तिणी आनीक 10 फरार स्टार्ट केले. त्या दिसासून घोवान तिच्या सोरो सोडलो 12 वर्सांनी. ती इट्सा कडेन कशी उलयली देवाचें उतर घेवन न्हू. जरी आमकां देवाचें उतर खबर ना जाल्यार उस्क्या खोतीचें मागणें आमी बूक वाचता सदां. आमच्या रिट्रीटाक आमी वायट बूक वाचता, हें प्रेयर बूक, बासवणेचें बूक आमी सदांच आसता आमचें, आमी दितात रिट्रीटार. तें तरी आसता न्हू आमकां उलोवपाक. कसलें दुयेंस येयलें डॉक्टरान तें हें घे आनी म्हूण. पूण आन्सर करूंक जाय आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे, ओगी रावंक जायना आनी कसलेंय आन्सर आमी दिवंक जायना. जेजून सारको आन्सर दिलो आनी तेन्नाच तें झाड मेलें. आमच्या जिवितान प्रॉब्लम आहा, प्रॉब्लम ना, हा प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम आहा. मग आन्सर कितें करता आमी संवसारी भाशेन न्हू, आनी तेच मागीर रिजल्ट घेता आमी न्हू, ना घेता न्हू. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे पळय. आतां हे भयणीन 12 वर्सांनी घोवाक आपल्याच्या कहो सोडयलो सोऱ्यांतलो, आन्सर केलो तेणी. जरी ते प्रॉब्लम आसले 12 वर्साचे कितले प्रॉब्लम आसले, तिणें आन्सर केलो देवाच्या उतरा प्रमाणे. तेणी उत्तर दिलें. आमी उत्तर तशें दिता. इवन आमचे कडेन काजारी जोडप्याच्यो उलयता म्हणटा आन्सर. एक भयण आसली 9 वर्सांनी घोवा कडेन गेल्या ती. आमकां एक हांव केरला वयतालें, वर्साच्या वर्सा आमी केरला वयतालीं. आमकां एक थंय भयण मेळ्ळी आनी तिचें फ्रेंड तें. आनी तेणी आमकां टेस्टिमनी दिवपाक आपयल्लें. आनी तेन्ना ती भयण आसली. ते भयणीक सांगलें फॉरगिवनेस, बोगसोणें दिवंक जाय. आमी केन्ना एकेच सायडीचें आयकोता न्हू, न्हू एकेच सायडीचें आयकोता, दुसरे सायडीचें आयकोता केन्ना चडशें आमकां आयकूंक गावना दुसरे सायडीचें. पूण काजारी जोडप्यान जर प्रॉब्लम जालें एकेच सायडीन जातलें, आं दोनूय सायडींतलें न्हू, घोवाच्या वाटेन आनी बायलेच्या सायडीन जातलें न्हू. एकेच सायडीक जाता, ताळी एका हातीन बसता, आं दोनूय आसता न्हू. तशेंच कितेंय प्रॉब्लम येता दोगांयचे काजारी जिवितान दोगांयचें आसता. सांगलें ना तुका बोगसोणें दिवंकूच जाय. ते आपणाचे ओके प्रॉब्लम त्रास आसात पूण त्रासा कडेन आमी उलोवपूय जाय न्हू. ते मागीर खूब दिसांनी पोर्टा गेले तेन्ना तेजो घोव केन्ना फोन करिनासलो तेका, 9 वर्सां फोन करूंक ना. पूण तेका फोन केलो कित्याक ते आन्सर देवाच्या उतरा प्रमाणे दिताले न्हू. फोन केलो तेका, बोगसोणें दिलें तेणी. देवान सांगलें न्हू तेणी आन्सर कहो दिलो काजारी जिवितान बोगसोणें दिवन. आनी 9 वर्सान तेका फोन केलो
तेन्ना तेजे आवयन फोन घेवंक ना. मागीर तो केरला म्हणजे तो एक्चुली सायबीर मांयक मानिना म्हणटा तो ग्रुपान तो आसलो. पूण तेका चर्चीन बीन गेल्यार तेका राग येतालो म्हणून तेच्या आवयन तेका सांगूंक ना. मागीर ते येयले बरें तेंचे व्हरपाक जालें. पूण तेणी आपणाक म्हळ्ळें हे कितें कितें हाड सांगलां, कंडिशन घेतलां. आनी तिंगेर आमची परत त्या फ्रेंडागेर आमचे प्रेज एंड वर्शीप आसली. देवाच्या उतोराचे शॅर करपाचें आसलें आनी ते येयले. थंयसरूय येयले आनी ते परत सांगलें. हांवें म्हणलें पळय तुजे आजुनूय प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना, बोक्सोणें सांगना कंप्लीट. बोक्सोणें कंप्लीट जावंक ना. तेन्ना तेणी परत बोक्सोवपाक स्टार्ट केलें. आनी दुसरे फावट आमी जेन्ना वयच्या पयलीं दुसरे म्हयन्याच्या म्हयन्याक आसले थंयसर तेन्ना सांगूंक लागलें आपणाक घोवान वता हांगला कांयच नाका हांगला. आनी ते मागीर घोवा वांगडा गेले आफ्टर 9 months. प्रॉब्लम आसतात न्हू. देंवचार तुका सोंपेपणी देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना म्हणटा न्हू. देवान जोडला ते मनशान जायना. वॉट गॉड हॅज जॉयंट नो वन कॅन सेपरेट. सो ते सेपरेट करपाक तो भरपूर वावुरतलो. सो आमी रावूंक जाय थीर. आमी ते आन्सर दिवंक जाय. आमी म्हणूंक जाय आमी एका कोणाक बायलेक मेवना देवाचें उतर तेणी देवाचें उतर उलोवंक जाय. आन्सर करूंक जाय. ते डायवर्स म्हणटा वो सेपरेशन जाला थंयसर आन्सर म्हणूंक जाय. देवान जोडला ते मनशान आमकां केन्नाच सोडूंक जायना. कळटा. आमी कशें आन्सर करूंक जाय तें. आमच्या जिवितान सगळ्यांक प्रॉब्लम आसतलेच. प्रॉब्लम नासतना मनीस ना आसा. मेले म्हणटकूच ना न्हू. जिवी आसतना मग प्रॉब्लम आसतले बारीक बारीक. तुका दुसरे भशेन, म्हाका दुसरे भशेन, तेका दुसरे भशेन. केदो व्हडलो बिझनेसमॅन जावं प्रॉब्लम ना म्हण आसा. मनीस म्हणटकूच तेका प्रॉब्लम आसात. प्रॉब्लम आहा तेका आन्सर कशें दिता आमी. देवाच्या उतरान जाल्यार तुका रोखडें सुटावंक मेळटा. मेळटा टायमूय लागल्यारूय मेळटा पूण मेळटाच. थीर रावूंक जाय. आतां आमी 22 पळोवया. मार्क 11:22. And Jesus answered said to them, 21, sorry. And Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold, the fig tree which you threw cursed it withered away. आता थंय म्हणटाना कोण आसलो. शीस आसले न्हू. जेन्ना ह्या फुडें तुज्या झाडाचें फळ खावचें ना तेन्ना शीस आसले. आतां शीस येता ना. पिटर तेका विचारता. पिटर सांगता तेका उडाश येता पिटराक. जेजून कितें म्हटलेलें तें. तो म्हणटा पळय मास्टर गुरुजी तुवें त्या झाडाक आजिराच्या झाडाक श्राप सोडलेले न्हू. ते मुळानसून मेले. श्राप सोडलेले जेजून न्हू. ते कशें मेले. मुनानसून मेले. आमी जेन्ना प्रॉब्लमाक जेन्ना आमी हें करता न्हू सिकनेस बीन आमी सोत मानूंक जाय. जेन्ना आमी श्राप सोडटा न्हू ते मुनानसून मेले. जर हे जेजून आजिराच्या झाडाक श्राप सोडलो आनी मुनानसून मेले तशेंच आमी जेन्ना आमच्या दुयेंसाक कोणाच्या दुयेंसाक आमी श्राप सोडटा तेन्ना सोत मानूंक जाय. प्रॉब्लमाक आमी श्राप हें सोडटा. जेजून जेन्ना श्राप सोडलो तेन्ना मुनानसून मेले. आमी कित्याक जेजू काल आज सदांकाल तोच न्हू. चेंज जाता. काल जो जेजून मिलाक केल्या काल जो जेजून त्या झाडाक श्राप सोडलेले झाड तर मुनानसून मेले. आमच्या जिवितांचे प्रॉब्लम मुनानसून मरोकूच जाय. कित्याक तोच जेजू न्हू. जेजू अजुनूय जिवंत आहा. एके भयणीक न्हू डॉक्टर रिपोर्ट आसलो. ताका दांतान कॅन्सर जाल्लो. आनी हांवें हें न्हू एकदां ब्रदर मागणें करतालो. हितूनूच मागणें केलें हांवें आयकलेलें. आनी त्या टायमाचेर मामा म्हणटा स्पिरिच्युअल ती सांगूंक लागली आमी ताका मेळपाक या. आनी आमी मेळपाक गेले. आनी तेन्ना हांवें हें मागणें हांवें कॅन्सर आय कर्स्ड यू म्हणजे हांव जेजूच्या नांवान तुका श्राप सोडटा. आनी जशें आजिराचें झाड मुनानसून मेलें तसोच हो कॅन्सर मेलो. आनी आमी
म्हटलें आनी मागणें केलें आनी तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो. ते बॉम्बे गेले. एका डॉक्टरान ताका सांगलें, म्हणजे थंयसर कोण आसली डॉक्टरा कडेन वचोन तेजें सदांच हें म्हणजे सदांच वयताली ती बॉम्बे. आनी तेंच्या कोणी शेजाऱ्यान सांगलें दुसऱ्या दोतोरा कडेन वच म्हणून एडवान्स घेवपाक. तर ती दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेली. तेन्ना त्या डॉक्टरान न्हू हें उतर म्हणटा ती मामा म्हाका सांगपाक लागली, हें उतर म्हणटा तेणी जे आमी मागणें केल्लें ती उतर म्हणटा डॉक्टराच्या तोंडानसून आपणें आयकलेलें. ओ कॅन्सर अपरूटेड. रिपोर्ट पळयलो आनी अपरूटेड फ्रॉम द रूट म्हण लागलो खंय. आतां कितें पळय अशें डॉक्टर केन्ना सांगिना न्हू. सांगता केन्ना डॉक्टर हे मुनानसून तेजो कॅन्सर ओडून उमटून काडलो म्हूण सांगलें खंय तिका. ती म्हाका म्हणटाली पळय पळय म्हणलें देवाचें उतर कशें डॉक्टराच्या तोंडानसून आयकलें पळय. तरी जावन मागीर तेजें टॅस्टींग येता न्हू जायते मिलाग्री तेज्या हातीन जाल्यो. ते हील जावन येयले. मागीर ते न्यूक्रिशनान तेणी मागणें केलें. जायतो लोक बरो जाल्लो. मागीर टॅस्टींग कशें येयलें ताका देवाचें उतर जाणा आसलेले भयणी कडसूनूच टॅस्टींग येयलें. तिका विचारलें तूं खरेंच बरें जाला गो, तूं खरेंच बरें जाला. ब्रदर केन्ना आमकां दिता न्हू कॉफी कशी गोड जाता. कॉफी कशी गोड जाता साखर घातल्यार म्हणटा न्हू. खरेंच म्हणटा तो. खूब फारां विचारता खरेंच साखर घातल्यार गोड जाता कित्याक अशें तिका विचारलें तेका ते भयणीक खरेंच तूं बरी जाल्या खरीच तूं बरी जाल्या. देवाचें उतर जाणा आसलेलें न्हू. ते डावट येयलो तेका. ते कॉन्फिडन्स ना हय म्हणपाक आन्सर दिवपाक. ताका लागून आमकां कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. तशें न्हू हालत तेजी लास्ट हेका जेन्ना मेळोंक गेल्लें हांव आमी सगळीं जाणां टीम मेंबर ताका फोन बीन घेयना जालें. मागीर ते अशी फोन मॅसेजी घातल्यार सगळे आन्सर दिताले. जेन्ना तुज्या प्रॉब्लमान जेन्ना आतां आमी बरी जावन वता तेन्ना आमकां लोक विचारतलो तेन्ना आमचो आन्सर कितें आसा. ताका लागून हांगा अशें प्रिपेर करता आमकां सगळें आन्सर देवाचें उतर म्हटल्यार आमकां आन्सर मेळटा कितें दिवपाचो तो. ते भयणीची हालत पळोवन लास्ट हेका आमी पळोवंक गेली तेन्ना दोळो खंय तोंड खंय कांयच कळना. रडोंक येतालें. उलयता तें कळटालें पूण खंयसून उलयता कळना. दांताक जालें तेंच्या तोंडाक. म्हाका म्हणूंक लागलें तुका आपणी सपनान पळयलां 2 दीस पयलीं धवी साडी न्हेसोन तूं प्रीच करता आनी आपूण येता आनी तूं प्रीच करतालें तें थांबलां आनी म्हाका घट धरूंक येयला म्हणून. हांवें म्हटलें अशेंच जावं न्ही म्हटलें अशें रडटालें कळना दुखां खंयसून वता ती. ताका लागून आमकां टेस्ट येता तेन्ना आमी मातशी थीर रावंक जाय. आन्सर दिवंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें. प्रिपेर आसूंक जाय. आमी येयली देवाचें उतर आयकली गेली घरा कडेन जर ती कंटिन्यू ना रिगून रावना जाल्यार आमची अशीच हालत जाता. मागीर देवचार मागीर आपणाचे एक एक रिपोर्ट सांगता. आमी आमकां हिलींग रोखडें मेळटा. हिलींग रोखडें येता. देव म्हणटा आपणाची खोशी तुमकां बरें करपाची. पूण ती हिलींग सांबाळूंक जाय आमी. हिलींग कशें सांबाळटले आमी जो देवाच्या उतरान रिगोवन रावना जाल्यार आमी तें हिलींग पेकोवणी कशी दवरतली आमच्या जिवितान. आमी अशेंच आमच्या जिवितान जे कितें आमकां प्रॉब्लम जाता ताका आमी श्राप सोडपाक जाय. जर ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ना आमच्या जिवितान जाता जाल्यार आमी श्राप सोडून उडोवपाचे आनी स्वत मानपाचें मुनानसून मेळ्ळें प्रॉब्लम. आन्सर दिवंक जाय न्हू. जेजून आन्सर दिलो सोमतो ते वायट म्हणजे आपणाक म्हणजे एक भूक लागलेली म्हणजे ते एग्जाम्पल कशें. आतां आमी पळोवया आमी कोण ती पळोवया न्हू आमी खंयच्या हितून आसा ती. मॅथ्यू 25:38. Thank you, Jesus.
मातशें हे वर 20 तरी वयर सकयल काड तरी 40 shall to say unto thee, depart from my. राव yeah 41 then shall he say unto them on the left hand, depart from me, you cursed. कर्स म्हणटा कोणाक म्हणटा कर्स तो हांगा आमकां कळटलें cursed into everlasting fire prepared for the devil is फुडें वयर वयर angel वयर वरात राव वाचता for I was hungry had and you gave me no meal. I was thirsty, you gave me no drinks. I was stranger, you looked me not in naked, and you clothed me not. Sick, and you were in a prison, and you visited me not. कितें म्हणटा आमकां आमी वाचून पळोवया. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांनी तो म्हणटालो शिराप पडटलो शिराप आनी जेजूनी त्या झाडाक कित्याक श्राप दिलो देवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे थंय कोडसर वचात कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवण वाडूंक ना हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना वारसुरो आसलो आयलो पुणून तुमी म्हाका बिराड दिवंक ना विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिवंक ना पिडेत बोणखोणेन पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिवंक ना ह्या वेळार ही ताका जबाब करून विचारताली सायबा केन्ना म्हणून आमी तुका भुकेल्लो तानेल्लो वारसुलो विंगडो जालो पिडेत वो बोणखोणेन पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना तेन्ना तो म्हणटा जाप दिवन हांव तुमकां सोच सांगता ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदले एकल्याक तुमी जें कितें केलें तें म्हाकाच केलें तें तुमी म्हाकाच करूंक जाय आनी तुमी सासणाच्या खास्तेच्या वेड्यांतली पूण देवाक मानवलेली मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक पावतली आतां आमी खंयच्या एका श्राप सोडलो पळया जेजू नाजराच्या झाडाक कित्याक श्राप सोडलो पानांत आसली न्हू आतां आमच्या हांगा जेजू म्हणटा श्राप केन्ना आमी दुसऱ्याच्या जिवितान कितें म्हणटा तो म्हाज्या दाव्याक आसलेल्यांक म्हणटा न्हू तुमचे श्राप पडो न्ही कित्याक हांव म्हणटा तो जेन्ना भुकेल्लो आसलो तेन्ना जेवण दिवंक ना आमी आसा काय कोणाक भुकेल्लो पळोवन आमी जेवण ताका दिवंक ना थानेल्लो आसा आं तेज्या वयर काल आमी ब्रदर आमकां शिकयतालो न्हू आशिर्वाद म्हणटा तो कोण आमकां क्रिसमसाक करा म्हणटालो ते कोण आमी भुकेल्लो पळयलो जेवण दिलें तानेल्लो उदीक विंगडो आसलो ताका कपडे दिले हॉस्पिटलान मेळोंक गेली बंदखणेन आमी हें करूंक गेली ताका हांव तुमकां शाबास म्हणटा सासणाचें सूख भोगूंक पावलें म्हणजे कितें आपणी दवरलां तें तुमी भोगतले आमी कसलीं मनशां दुसऱ्यांक दिता भुकेल्लो पळयता आनी आमी दिता तांकां भुकेल्ल्यांक हें पिडेस आसल्यार आमी हॉस्पिटलान तांकां मेळोंक वयता घरान हांगा तेणी मागणें कर बीन मेळोंक येवंक ना म्हणटा पूण बोणखणेन आमी वयता बरी खबर दिवपाक बोणखणेन जायते आसा तांकां चडशे राग चड आसता कित्याक तांकां खबर ना न्हू रागान सगळें जिवीत आपणाचें वगडायता म्हणून तो म्हणटा बोणखणेन आपणाक मेळोंक येयलें प्रिजनान हें सगळें केलें आमी कोणाक केलें आं
हे सगळें आमी केलें तें कोणाक केलें? ल्हानांतल्या भावांक केलें तें म्हाकाच केलें म्हणटा. कोणाक तें? आं? जेजूक. आमी जायते खोपो म्हणटा न्हू. एक भिकारी दिसलो, तेंची संवय ती भीक मागपाची न्हू. आमी दिता? ना, तांकां संवय जाल्या भीक मागून पोट भरपाची. आयकोंक ना तुमी? म्हणटा न्हू. आमी तशीच समज जाता, पूण आमी तांकां जेजू म्हणून दीत जाल्यार तेंचे प्रॉब्लम आमकां खबर ना न्हू. कोणाक तरी खबर आहा त्या भिकारी कित्याक जालो तो? हां? जाणा? कोणाक खबर आसा? कितें तरी प्रॉब्लम आसा न्हू तेचे. एक स्टोरी मोबायलाचेर येयल्ली. एक बापूय तेजो चेडो न्हू जोरान भाजतालो आनी एक बिझनेसमॅन आनी ताजो फ्रेंड येतालो गाडी घेवन. तो ताका सांगता म्हज्या चेड्याक पयशे दी हॉस्पिटलान व्हर म्हणून. तो बिझनेसमॅन पर्स काडून ताका दिवपाक आसलो, पूण तो सायडीक आसलो. तेणी सांगलें तेंची अशीच संवय, अशेंच ते पयशे करता, बरें ना म्हणटा आनी अशेंच पयशे करता. आनी तो गेलो आनी त्या बिझनेसमॅनाच्या मनान तें खरें खंय दिसतालें ताका. ताका कितें जावपाक लागलें ऑफिसान. तो परतो येयलो तेन्ना कितें जालें, तो भुरगो मेलो जोरान. आतां ताका पिकासांव जालें. आपणें पयशे दिल्लो दोतोराक गेलो वाचतलो आसलो, एक वाचतलो आसलो नाल्यार कितें म्हणजे एक कळणी जातली आसली न्हू. म्हणून तो बापायक पयशे दिलो. बापूय म्हणूंक लागलो म्हाका आतां पयशांची गरज ना, या व्हर तुजे पयशे. मागीर तेणी बापायक आपल्याच्या ऑफिसान कामाक दवरलो, एक सेक्युरिटी को. पूण कितें जालें, पयशे दिले जाल्यार आमचें अशेंच आहा न्हू, कितें कितें ना प्रॉब्लम आमी तशेंच करता. एक सोरेकार दिसलो, तो सोरो पियेता म्हणटा न्हू. तेज्या पोटाक कितें जायें, आमी पयशे आमचे ब्लेस केल्लेले आसले, पयशे आमचे एनॉयटेड न्हू. आमचे पयशे मागलेले अशें तर आमी चिंतीत आनी दीत तेंची गरीबसाण तेंचे सोऱ्याचेर आमी मागणें करून दिवंक जाय. कित्याक आमकां खबर ना खंयचो मनीस. जेजू म्हणटा न्हू ल्हानांतल्या भावाक कितें केलें तें म्हाका केलें. आतां आमकां खबर ना कोण तो. आमी जेजू म्हणून दीत जाल्यार केन्नाय आमी जेजू म्हणून दीत जाल्यार आमी जेजूक केलें न्हू ल्हानांतल्या भावाक. तशीच एक भयण आसली. ती भयण म्हणटा कितें, तेजे शेजाऱ्याक खंय एक बायल म्हणजे मातशे फुडें बायल आसली, एक भयण आसली आनी तिका म्हणटा आपूण म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे दिताले. मागीर कोणी सांगलें तेजी भुरगीं अशीं आहा आनी तूं कित्याक तिका पयशे दिता. आनी तिणी पयशे दिवपाचें बंद केलें खंय. आनी खूब म्हणटा म्हयन्यांनी कशी म्हणटा आपूण तिका मेळपाक गेली आनी पळयल्यार ती बेडीर आसा. ती कितें म्हणपाक लागली, भुरगीं अशीं आसा पूण तिणी कितें म्हटलें म्हणटा आपणाक, बाय तूं म्हाका पयशे दिताले न्हू, तेजी हांव वखदां हाडटालीं म्हाज्या जिविताक आनी म्हाका कितें जाय तें खातालीं. आतां हांव बेडीर आहा. ती आमकां एक कॉन्फरन्स क्लासीन ती आसताली, ती आमकां एक टेस्टिमनी शेअर करताली. बाय जाणा जेन्ना आमी हे टॉपीक आसलें आमचें चालू, ल्हान भाव भयणांक कितें केलें तें म्हाका केलें, तेन्ना ती आपणीन बाय ही मिस्टेक केली. आपणाक खबर ना, आपणाक कोणी सांगलें न्हू तिंगे सगळें आसा, तूं तिका कित्याक पयशे दिता. आतां आमकां खबर ना न्हू, आमी भायल्यान पळयता. मागीर आपणाक नाका म्हणूंक लागली ती. कित्याक आपूण ऑलरेडी बेडीर आहा, आपूण वचोन कितें हाडटलें जाल्यार जावचें ना. कित्याक आमचें न्हू आमकां संवयच तशी जाल्या की आमी वाडल्याय बी तितूनूच. लोक कितें सांगलें आमी तें भायलें पळोवनूच उलोवपाचें आमकां घडलां न्हू. आनी जेजू म्हणटा आमकां आमी जर हें करिनात जाल्यार आपणाक कांय करिना. आमी ल्हानांतल्या भाव भयणांक जर आमी कांय करिना, जेजूकूय आमी कांय करिना. आमी म्हणटा जेजूचो मोग करता म्हणटा आमी म्हणटा, पूण तेजे कोण न्हू तेजे देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार आमी मोग करता जेजूचो. आतां जेजूक म्हणटा हांव तुजो मोग करता आनी भुकेल्लो कोण आसा आसूं ताका कोण तरी वाडटलो म्हणिना, आसूं ताका कोण तरी दितलो जेवण.
न्हू आमी कोळणी दाखयता जेजून सांगलां आमकां भुक्याल्यांक जेवण दी आमी कोत्ता ते कोत्ता जाल्यार आमी जेजूक करता कोणाक करता ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणांक जे कितें कोत्ता तें आमी जेजूक कोत्ता कळटा आमी आमच्या जिवीत आमी म्हणून सगळीं अशीच आमी म्हणून सगळीं वचूनसून अशें येवंक ना आमी असल्या स्टेपांनी वयर सरल्या आमी हांवूय कोत्ताली मिस्टेकी सोरोप येता एका कित्याक दिवया हांवूय कोत्ताली कोणाकूय भायल्यान पळोवन आमी तांकां खांक बीन दिवपाक जाय जेवण दिवंक जाय जेजू म्हणून एक बायलेक सांगलें खंय म्हणजे सपनान अशें जेजून सांगलें आपूण तुमगेर घरा येता म्हूण फाल्यां एक स्टोरी खंय आनी तिणें बरें जेवण केलें आं बरें सगळें जेवण तरेतरेचें जेवण केलें तेंगेर येयलो एक भिकारी ना ना मागीर यो जेजू येतकू तूं मागीर यो एक धाकटो भुरगो येयलो ना तूं मागीर यो एक जाणटी बायल येयली तिकाय सांगलें मागीर यो आनी कोण कोण येयले तिका मागीर यो जेजू येवन जेजू येवंक ना जेजू कहो येतालो तिंगेर जेजू येवन गेलो न्हू ना दुसरे दिसा ती विचारता जेजू तूं कित्याक येवंक ना तो म्हणलो आपूण कितल्या खरो तुमगेर येयलो तुवें म्हाका जेवण दिवंक ना आमची अश्यो आमी अशेंच न्हू आमी कोणाक तरी येवंक रावता आनी बाकीच्यांक पळयना न्हू आमच्या जिवितान जाता न्हू सो आमी आतां इम्प्रूवमेंट आमचें नदर चिंतना बदलूंक जाय जेजू म्हजो येयला इवन सेवा पासून आमी कोत्ताना कोणाची म्हजो जेजू कोत्ता जेजूची कोत्ता ही सेवा जेजू आमकां कहो मेळटा जेजू आमकां कहो मेळटा पेल्या रुपान न्हू पेल्या रुपान मेळना आमकां जेजू दुसऱ्याच्या रुपान आं जेजूक आमी कोणूच पळोवंक ना पूण आमी म्हाका दिसता 1 जॉन 4:12 आहा जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी जेजूक पळयता आमी दुसऱ्याचें कितें करता न्हू तें आमी जेजूक म्हणून करपाक जाय मोग करता आमी जेजू म्हणून करूंक जाय देवाक कोणीच पळोवंक ना कितें सांगता देवाक कोणीच केदीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केला जाल्यार देवाक आमचे सवे जियेता आनी तोच मोग आमचे सवे संपूर्णतायेन पावता देवाक कोणीच पळोवंक ना पूण एकामेकाचो आमी मोग करता तेन्ना आमी देवाक म्हणजे जेजूक पळयता एकाचो हय कळटा न्हू आमी देवाक कोणीच पळोवंक ना आमी जेन्ना दुसऱ्याचो मोग करता दुसऱ्याची सेवा करता तेन्ना आमी जेजूक पळयता आमी जेजूची सेवा करता आतां आमी पळोवया 1 Corinthians 9:16 शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हटल्यार म्हाका ओडविकायचें कारण न्हय तें देवान म्हजेर घातला एक कायदो तें हांवें परगोटिना जाल्यार म्हजेर कोटा For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, you owe it unto me, if I preach not the gospel. एक हितून न्हू हें आसा accursed if I am not preach the
सिंपल हितून हें आसा इफ आय एम नॉट कर्स्ड म्हणजे हांव जर त्या देवाचें उतर परगोटी ना जाल्यार म्हाजे श्राप कोट इंग्लिशीन आहा हेजेर कोट आहा हे देवाचें उतर परगोडपाक न्हू आमचे व्हडवीकाय न्हू ही आमी व्हडवीक हांव देवाचें उतर परगोडटा हांव देवाचें उतर परगोडटा व्हडवीकाय न्हू हो म्हाजेर एक शिक्को मारलेलो आसा एक शिक्को मारलेलो आहा देवान हे देवाचें उतर परगोडपाचो एक म्हाजो कायदो जोण एकल्याचो आमचो कायदो हो देवाचें उतर परगोडपाचो दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाचो कोणाचो कायदो आमचो कायदो हो हे देवाचें उतर परगोडपाचें कित्याक देवाचें उतर परगोडटानाच सुटका मेळटा न्हू लेईंग हँड जाता पूण देवाचें उतर न्हू परगोडटानाच आन्सर मेळटा आनी सुटका मेळटा ताका लागून देवान जेजून शिसांक पयलींच कितें सांगलें गो एंड प्रीच तेणी सांगूंक ना वच आनी मिलाग्री करूंक शिकय तेणी सांगलां वच आनी शुभ वर्तमान परगटय न्हू कित्याक सांगलां शुभ वर्तमानानूच सगळो आन्सर आसा आमच्या जिविताचो आमकां व्हडवीकाय न्हू हें आमकां बूश करपाक एक आमचें एक कायदो जशें आमी ऑफिसान वयता आनी काम करता पळय तसो एक कायदो आमचो हे देवाचें उतर परगोडपाक हे आमी जेजूक कांय करिना जेजूचेर फावर करिना जेजून हो आमकां कायदो दिलोलो आसा प्रीच करपाक जोण एकल्याक तो आमी परगोटूंकूच जाय आमी तर परगोटिना जाल्यार आमचे श्राप म्हणटा तो कस्ट हें आमी जेजूक करिना आमी जेजूक करता फक्त आमी भुकेल्ल्यांक जेवण दिता तानेल्ल्यांक उदीक दिता तेन्ना आमी जेजूक करता सगळे हे प्रीच करता ते आमी जेजूक करिना जेजून आमचे शिक्को मारलेलो आसा जोण एकल्याचेर हे परगोडपाचें काम हें आमचें म्हाकाय खबर नासलें हांव न्हू आमी एका चर्चीन देवाचें उतर आयकूंक वयतालीं प्रेयराक वयतालीं सकाळची थंय न्हू जेसेलमाचे मागीर मागीर न्हू पयलीं ना मागीर मागीर न्हू ते देवाचें उतर परगोडटाले एक भाव येतालो तो डायरेक्ट सांगतालो तेणी हे डायरेक्ट हें उतर न्हू डायरेक्ट म्हणूंक लागलो तुमी जर देवाचें उतर परगोटिना जाल्यार तुमचें श्राप हे देवाचें उतर परगोटूंकूच जाय कशे भाशेन देवाचें उतर तुमी दुसऱ्यांक सांगपाकूच जाय नाजाल्यार आमकां कोटा बरें एक्सप्लेन केलें तेणी आनी तेन्नाच्यान आवश्य म्हणून देवाचें उतर न्हू टेस्टिमनी तेन्ना आमकां उतराची तितली समजुणी नासली मातशें उतर जाणासली केन्ना वयतालें तेन्ना पूण तेन्ना तो सांगतना न्हू दिसतालें देवाचें उतर परगोटूंक जाय देवाचें उतर परगोटूंक जाय एक उर्बा कशी इतलें सोंपें न्हू देवाचें उतर परगोटूंक लोक धांवटाय एक दीस आमी कोणागेर गेलीं हांव आनी म्हजे फ्रेंड आमी चड वयतालीं आमी तेन्ना गाडी बीन चलोवन आमी चलोवन भोंवतालीं आमी बरी दनपारच्या टायमार तेंच्या ऑफिसाचो जेवणाक येतालीं ती ते दिसा येवंक नासलें तेजे माय पायक आमी बरें देवाचें उतर दिलें डायवोर्साची केस आसली तिची माय म्हणूंक लागली आमकां दुसरे दिसा दनपारचीच यो ते कामाचें येता पळय तेन्ना आमी आपली गेलीं आनी उन्यांत असलें उंचाचें चलोन खूब वाट चलपाचें तेन्ना चलोन भोंवतालीं आमी पयलीं म्हणटालीं आमी मदर ट्रिजा भोंवना मदर ट्रिजान चलोनूच हें केलां न्हू काम तें म्हणटालीं एक एक एग्जाम्पल घेवन आमी वयतालीं ते चेडूं भायर येयलें आनी आमकां कशेंच भितर घेयना आमी ताची माय न्हिदले पांय न्हिदले चला 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 करून आनी आमी वाचता न्हू बायबल आमकां नाकारतलींच म्हणून आसा न्हू आमकां सगळेंच अपणायतलीं ना न्हू देवाचें उतर घेवन गेले जाल्यार सगळींच यो यो म्हणटलीं अशी ना नाकारतलीं आनी मागीर कितें केलें आमी म्हाजे फ्रेंड रडपाक लागले म्हणलें कित्याक रडटा कित्याक रडटा हें आमच्या जिविताचो पाठ हें जावंकूच जाय हांवें म्हटलें एक आमी म्हणया एक आमी मागणें म्हणया कित्याक जेजू म्हणटा कितें तुमची पांयाची माती पासून झाडून या म्हणटा न्हू कोणी हें करना जाल्यार तुमकां हांवें म्हटलें तें नाका जेजू पांयाची माती झाडिना आमी आसूं ते घरान दुसऱ्याक कोणी तरी तांकां देवाचें उतर आमकां हें केलां पूण दुसऱ्यांक तरी ताका देवाच्या उतरांत आपणायता ती
म्हणून आमी भायर सरलीं. पूण आमी सोडून दिवंक ना. आमी त्या चेडवाक सोंपार परत मेळोंक गेलीं. तेन्ना चेडवान तें आयकलें. पूण सोडून दिवंक ना. घरा वचोंक ना. घरा नाका म्हणटा न्हू तें. शॉपार गेलीं. पूण तेन्ना तेणी आयकलें. तेन्ना ते हें करपाक लागले. म्हणजे रिस्पॉन्स कळटालें, रडोंक बी लागले. पूण आमी देवाचें उतर परगट्टाना आमकां सगळींच आपणायतलीं, सगळीं देवाचें उतर आयकतलीं, सगळे जेजूची खबर आयकतलीं. तेन्ना घरान आयकतलीं. म्हाका न्हू हांव म्हाज्या पवित्र आत्म्याक इतली आर्गां दिता की हांव घरान न्हू कोणाकूच जेजूची खबर सांगूंक ना. जेन्ना फर्स्ट टायमचो हांव पोर्टा आयिल्लें आमच्या घरान हांवूच आसलें एकलीच. हांव तांकां कांयच सांगिनासलें. हें सारकें न्हू, तें सारकें न्हू, कितेंच सांगिनासलीं. हांवेंनूच म्हाजें जिवीत बदललेलें. म्हळ्यार तीच म्हाका म्हणटाली, तूं हें सगळें सांगता परत करचें नाय तूं? हें कित्याक? आनी हांव चडशें कसलें धर्मीक हितून कसलेंच रिलीजन अशें अमकेंच जाय अमकेंच करून नासलें. हांव मदींच आसलें. हांव कितेंच चडशें मानिनासलें पयलींच पेऱ्यान. नुस्तें बीन म्हाजें सदांच खावप. म्हाजे दीस बीन सगळे म्हाका दीस बीन कांय लागनासलें. म्हाजी मामीच तशी आसली म्हाका. सो म्हाका तितलें हें जावंक ना. पूण हांव कोणाक सांगूंक वचनासलीं. पूण म्हाजें हांवें जिवीत बदललें. म्हाका इतलो राग येतालो. म्हाका इतलो राग. म्हाजी मावशी न्हू देवाच्या उतरान ती केन्नाय आमची कॉन्फरन्स क्लास आसता न्हू, बायबल क्लास, तेन्ना सांगता, आवय हेका असलो राग येतालो, फुगतालें म्हणटा आनी उलयत नासतना रावतालें म्हणटा. म्हणजे कितें म्हणूंक जायनासलें फकाणांनी बसून. हांवें म्हाज्या भयणीक अशें खुर्चेर बसतालें तें कितें तरी जालें आमची झगडी. ती खुर्ची काडली आनी ताका सकयल उडयलें. देवाची आर्गां कांयच जावंक ना टायल्साचेर. देवाक कितले आर्गां. भाव येयलो आनी चावलो म्हाजेर. भयणीक पासून वखना येतूं म्हणून लागलो. भावाकूय काडटालो आनी वडीक मारताली. इवन हांवें म्हाज्या डॅडीक, आमी वयर रावतालीं बॅल्कनी, तो मम्मीक मारूंक येयल्लो आईक आमची, असो काडलो आनी असो उडयलो. तो पडटलो आसलो गड्डलो ताका. म्हणजे इतलो म्हाका राग येतालो. केन्नासून येवन मातसो मातसो निवाळूंक लागलो. तितलो ना पूण जातालो कंट्रोल करपाक. मागीर म्हाजी भयण गेली पोटा. भावूय म्हाजो मानतालो. आमकां सगळ्याक प्रेयरां करतालो. मागीर आमची सोयऱ्यां, मावशी, मामी सगळीं. कित्याक आमी कोणाक फोर्स करूंक ना. म्हजी मावशी येताली आमगेर. आमी तिका केन्नाच सांगिनासलें जेजूचें आमी सदांच आमोरेचें मागणें करतालीं. ती येताली, ती टीव्ही पळयताली, आमी रुमान करतालीं. पूण तिका आमी केन्ना फोर्स करूंक ना. यो गे बस आमच्या वांगडा यो. केन्नाच ना. जेन्ना तिच्या लायफान प्रॉब्लम येयला, ताका पोटा आयला, ती मागीर येवन आमकां म्हळ्यार तुमी बरी मुगो तुमीच करतालीं मागणें. आमकां आपयनासलें. आपुणूय जाणासलें. म्हणजे कितें आमचें लायफ स्टायल शुभ वर्तमान परगटपाचें काम म्हटल्यार हितूनय आसा, एक्शनीनूय आसा, मोगानूय आसा आमचें. फक्त तोंडानूच उलयल्यार शुभ वर्तमान परगटलें जाता? घरान तर तूं उलोवशी सोमतें भायर काडटलें जेजूची खबर. एक्शन. एक्शनीन जावंक जाय न्हू आमचें. घरान कितें जेजूची भोंवन भोंवन खबर. आतां जर हांव सांगता, आतां जर हांव सोरो पियेता, हांव जर आतां सोरो पियेता जाल्यार देवाचें उतर आयकून हांवें म्हाजें जिवीत बदलूंक जाय. कित्याक म्हाजी फॅमिली जेजू कडेन येवंक जायी. तूं जर प्रेयराक येयलो आनी तशेंच जिवीत जियेलें, तुजी फॅमिली येतली? तुका वयल्यान श्राप ते. तुजें उतर परगटूंक ना म्हणून तें. आतां आमी प्रेयराक येयलीं, देवाचें उतर शिकलें जायना. कित्याक कंटिन्यू राव, रिगोवन राव, कानान घालून देवाचें उतर आयक दिसांनी रात. भायर सरोंक जायना जाल्यार पळय. आमी प्रेयराक येता, आयकता, घरा गेल्यार तशेंच जिवीत जियेता. ती कशी जेजू कडेन येतली? आमची फॅमिली जेजू कडेन कशी येतली? तुमीच सांगा. येता आमी सेम लायफ जियेता. चेंजीस दाखोवंक जाय न्हू आमी. बाबा हांव देवाचें उतर शिकलां म्हणून कशें कळटलें?
हां कशें कळटलें कितें तरी चेंजिनेस पळोवंक जाय न्हू आनी तुजी फॅमिली जेजू कडेन येवंक जाय न्हू हां तेन्नाच आमी हें शुभ वर्तमान जग आमचेर शिक्को मारला तो परगडटली न्हू सगळ्यांनी स्टेजीर रावन हो बेलपिटार रावन देवाचें उतर परगडूंक जाय अशें ना आसा सगळ्यांक डिजायर आहा पूण धाकट्या धाकट्या कामांनी आमी विस्वासी रावल्यारूच आमकां हें जातलें न्हू पयलींच आमी स्टेजीर वचपाक सोदलें जाल्यार जाता धाकट्या धाकट्या कामांनी आमी विस्वासी रावंक जायी घरा घरांनी वचोन आमच्या घरान पयलीं आमी जावंक जायी दोमदित्याचो इतिहास 1:8 कितें सांगता एक्ट 1:8 जेन्ना आमचे पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना आमी घोवायकी जावंक जायी आतां आमी सगळे देवाच्या उतरान भरले आमचे पवित्र आत्म्यान भरले आमी घोवायकी जावंक जायी जेरुसलेमान जुडिया समारत्यान घरान पयलीं जावंक जाय आमी हें उतर म्हाका मेळ्ळें केरला आमी येयले देवाचें उतर आयकले गेली तेंच जिवीत मात तरी चेंजिनेस आसूंक जाय आमी जिवे देवा आमचे जेन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमच्या भितर कोण येता देवाचें जिवीत आनी आत्मा भितर सरता देवाचें जिवीत कितें तरी चेंजिनेस दाखोवंक जाय न्हू आतां आमी येयले हांगा देवाचें उतर आयकली आमचें बदलप जावंक जाय न्हू आमकां राग येता कोण झगडटा आमी कोणाक राग परती परती सोडूंक दिवंक जाय न्हू हां तेंच जिवीत जिवंक जाय आतां आमी हांगा कितले दीस रावली तूं कितले रिट्रीट केलोय हांगा येवन 3, 4, 5 रिट्रीट केल्यो तुजी कितली फॅमिली देवा कडेन येयली तुवें देवाचें उतर परगटलय तांकां तुज्या एक्शनीन हां 5 वरां रिट्रीट केलो कितें केलें तुवें घरा वचोन जिवीत बदल्लं सोत उलोवंक जाय कित्याक आमी जेन्ना देवाशी येता तेन्ना आमचें जिवीत बदलोकूच जाय देवाचें उतर जिवें बोन शिकयता दोनी वाटेनी पाडलेले तलवारी बसत देवाचें उतर तें रोमता आमच्या भितर आसलेलें वायट तें कातरता बेश्टें देवाचें उतर दोनी वाटेनीच पाडलेले तलवार एक सुरयेन तो दोनी वाटेन कातरना हें देवाचें उतर जेन्ना आमी दुसऱ्या वसत पासून मागता तेन्ना दुसरे वाट आमचे वसत हें जाता कातरता आमचें वायट आमी हे देवाचें उतर हे परगटणी आमी कशी परगटणी करूंक जायी शेजाराक बसून आमी देवाचें उतर कशें दितली आमचें बऱ्यो कडल्यो न्हू आमी तो शेजाऱ्यां वांगडा झगडटाली प्रेयराक वचून आमी तेंच्या पासत आर्गां दिवंक जाय ती बडबडटाली आमी बडबडूंक जायना हांवूय जेन्ना पोर्टासून 2 वर्सां कितें जाली आमी घर बांदताली घर बांदून 4-5 वर्सां जाल्ली आनी ऑक्टोबरान व्हडलो पावस पडलो खूब पावस अशें ऑक्टोबरान पडना आनी आमी आमचे रूम बांदलेले अशें हेचे झाडांचेर उलयले आसूं न्ही आं ते हेजेर न्हू सगळो काडलो आनी कचरो उडयलो उदकाचे वाटेर तुमी सगळीं हांगा पळया कांय नजो तो देवाचें उतर परगट्टा आनी तो फ्युचर देवाचें उतर परगट्टलो सगळ्यांक देवाचें उतर सांगतलो तो आनी उदीक अशें वतलें आनी भरलें सगळें शेजारी येयलो आनी आमगे घरा कोण नासलो म्हाजी मामी आसली मामाची बाय आनी तो असो गाय म्हणजे कितें कितें म्हणपाक लागलो आपूण हें हाडटा तें हाडटा हांव ओगी रावली कित्याक आमकां एग्जाम्पल आसूंक जाय न्हू आमी आतां आमी झगडलीं जाल्यार कितें म्हणटलो एक टायम म्हणटलो न्हू ही जेजू कडेन वयता अशें म्हणटा न्हू सगळीं जाणां एक तांकां कितें जाता म्हणजे एक हें मेळटा आनी आपली ओगी रावली आनी तो बडबड आनी पावस तर कसोच थाराना हांव गेलें हांव वाट करपाक गेलें पूण तें जायना जालें म्हाजे कडेन परत दिसुरी लाकडां पडोंक लागलें जालें म्हाजी मामी उठली आनी कितें जाला म्हणल्यार हांवें म्हटलें कांय ना उदीक भरलां आमी वाट दवरल्या पूण कितें जालें आमकांय खबर ना तो आसलो थंयसर हांव कांय खबर ना की पावस येतलो म्हणून
पावस गेलो, मातसो बारीक जालो, मामी म्हणलें काडया. आमी काडटालीं न्हू, आपुणूय येयलो. शेजारी आमचो आपुणूय येयलो, जो आमकां कितें आपुणूय व्हडलीं व्हडलीं लांकडां काडलीं. तुमी वाट दवरलेल्यान म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें हय, आमी जाणा न्हू, म्हटलें पावसाचें उदीक वयता न्हू, आमी कशी बंद करतलीं. पूण आमकां खबर ना न्हू ऑक्टोबरान पावस पडटलो म्हणून. म्हणजे आमी एकल्यान तर तोंड भरलें, झगडी जायना न्हू. जायते खेपो आमी देवाचें उतर कशें परगटूंक जाय काय म्हणटा सगळीं जाणां. सगळीं जाणां हांगाच रावन उलोवंक जाय अशें ना. आमी आमच्या मोबायलाचेर बसून देवाचे मॅसेजी घालून देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक शिकोवं येता. कोण शिकोवंक ना तेजे वांगडा वचोन आमी बसों येता, तांकां देवाचें उतर दिवं येता. जायना? हां, ह्यो शिक्को मारलेलो सगळ्यांचे जे कोण भावार्थ दवरता देवाच्या उतराचेर, आमचे सगळ्यांचेर शिक्को मारलेलो आसा जेजून हें उतर परगटूंक. आमी कशें उतर परगटूंक जाय म्हणटा सगळीं जाणां. जेजूचेंच उतर परगटूंक जाय, पूण आमी जेजू कितें सांगता तें पयलीं एक्शनीन दाखोवंक जाय. मेन म्हणजे बोगसोणें. हांव जाल्यार जेजूक खूब आर्गां दिता. हांव जर जेजू म्हाज्या कडेन नासलो जाल्यार हांव झगडी करतलें आसलीं सगळ्यां वांगडा. म्हाज्या लायफान खूब प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्ले, पूण जेजू आसलो म्हूण तोंड धांपून सगळें हें केलें. आतां सगळीं बरीं म्हाजी फॅमिली. कित्याक हांवें तांकां जाप दिवंक ना, तोंड उक्तें करूंक ना. कित्याक हें देवाचें उतर परगटूंक जाय आसलें न्हू, शुभ वर्तमान परगटूंक जाय आसलें. आतां तीच म्हणटा आमकां हुस्के खुतीचें मागणें बूक हाडा गो, मराठी कोंकणी बूक काबार जाल्या, तें हाडून दी आमकां, आमकां दी, वाचता. शेजाऱ्या सुद्दां आमकां फोन मारून सुद्दां म्हाका आफोन सुद्दां सांगताले आपणाचे प्रॉब्लम आमच्या जेजू पासत जेजू कडेन माग. आजून पासून गेली जाल्यार ती सांगता आपणाचे प्रॉब्लम. आमकां सांगिना, पूण आमच्या भितर आसलो जेजूक सांगता. म्हाका सांगून हांव कितें करतलीं? म्हाजे कडेन सुटका जाता? म्हाज्या भितर आसलो जेजूक सांगता आनी तो तेंची सुटका दिता. हे शुभ वर्तमान कशें परगटूंक जाय आमी? जेजूची खबर कोण आयकता तांकां जेजूची खबरूय सांगूंक जाय. म्हण कोण आयकना तांकां आमी एक्शनीन दाखोवंक जाय आमचेर मोग. जेन्ना म्हाज्या कामाचेरूय खूब हांव कामाक वयतालो तेन्ना खूब घुसपट जाताली कामाचेर सुद्दां. जेन्ना जेजूचें उतर गावलें तांकां हांव जेजूचे बायबलांतलें अशें सांगिनासली, आं, म्हणजे अशें नॉर्मली सांगताली. एक दोगां भयणी आसल्यो, दोगां एकामेका कडेन कशीच उलयनासलीं. मातशें कितें जालें तेंची झगडी सदांच. आनी ताका एके भयणीक जालें किडनी स्टोन. थंय म्हाका चान्स पडलो. हांवें म्हटलें रागान तुका म्हटलें राग धरला म्हणून तो किडनी स्टोन जालो. ते पळय तूं कशें भोंवता, तुका कितें म्हटलां आनी तूं घेवन बसला आनी तें भोंवता सगळ्या. पळय ताका लागून न्हू आपुणूय तें घेवन बसोंक जायना, मोग करूंक जाय एकामेकाचो. तूं पळय ताका बोगशी आनी पळय तुजें जिवीत कशें जातलें तें. तूं डिस्टर्ब दिसता आनी ताका पळय. सो सिंपल वेज ताका सांगतालें हांव कामाचेर म्हज्या. ते थोड्या दिसांनी म्हणटा आपूण बरें नियाळ केलें, तूं कितें म्हणटा तें. आनी आपुणीन ताका फोन मारून म्हणटा तेजे कडेन उलोवपाक लागली. म्हाका दिसता तेणें किडनी स्टोन काडूंक मागीर ते स्टोनाचें कांय प्रॉब्लम तेणें सांगूंक ना. कित्याक राग आसलो न्हू, राग निवाळ्ळो. एक भयण आसली, तिची सासू माय तेजे नणन म्हणटा आपणाक पळोवनूच घेयना म्हणटाली. आनी ते तांकां कितें कितें म्हणटाले. हांवें म्हटलें तुका जेन्ना देव चान्स दिता न्हू, असो तेंचो मोग कर, असो तुजे सासू मायचो मोग कर, ती तुका म्हणूंकूच जाय चेडूं. सदांच रडटाले ते कामाचेर. एक दीस तेजी सासू माय बरी नासली, हे हॉस्पिटलांत दिसांनी रात रावले. आनी ती तेज्या पयलीं कितें म्हणटाली, दोगां सुनो तिका, म्हाका एकूच सून म्हणटाली. हेका मानिनासली. जेन्ना हेणी रात आनी दीस तेजी बरी सेवा केली,
कितें जालें तेंगेर कोण जेच बायल एक बायलेक एका भयणीक सांगलेलें शेजारी एकूच सून म्हणून ती मेळपाक येयल्ली ती म्हण लागली मागीर तेजे बऱ्यो खबरी सांगले तूं मगे म्हणटालें तुका एकूच सून हय म्हाका एकूच सून म्हाजें हें चेडूं म्हण लागली मागीर अशें आमी देवाचें उतर अशें परगटूं येता एक सुनेन जर देवाचें उतर मेळ्ळां एक चेडूं पूण सुनेन तें हें करूंक जायना ती म्हाका माय म्हणटली म्हाका चेडूं खंय करतली म्हणून तुका जें कितें जायें बायबल सांगता तुका कितें जायें दुसऱ्यांनी केल्लें तुवें पयलीं तांकां करूंक जाय आतां तुका कोणी कितें बरें म्हटलेलें जाय ओ बरें चेडूं म्हणूंक जाय कितें म्हणूंक जाय तें तूं पयलीं स्टेप घे आतां हेणी कितें केलें तेणी स्टेप घेतले न्हू पयलीं आपल्या सासूमांची सेवा करपाक आमी कोणाक देवाचें उतर मेवळां तेणी खालतें सांगूंक जाय तेणी चाय करूं पडटलीं आमी एकाच फारा जैतिवंत जातलीं अशें ना पडटलीं पूण उठोवंक जाय परत उठोवं परत एकाच फारा आमी कित्याक आमी तशीं तितून वाडल्या न्हू आमी पडटलीं तेका लागून आमकां सर्वंटाक तेका लागून आमकां पवित्र आत्मा दिला न्हू हादारी कम्फर्टर कित्याक दिला आमकां तो आमी पडटलीं म्हणून दिला न्हू आमी सगळीं बरीं आहा म्हणून दिला आमी खंय ना खंय चुकता खंय ना खंय पडटा आमी तेन्ना आमकां हो पवित्र आत्मा आदार दिता आनी हो पवित्र आत्मा आमकां असो आमचेशी आसतलो केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना सदां संवसार सोंपो पर्यंत आपूण तुमचेशी आसा म्हणटा तो तेजो आमी पाटलाव करूंक जाय पवित्र आत्म्याचेर आमी पातयेवंक जाय जाता पातयो कित्याक ना देव सांगता तेजेरूच पातयेवंक जाय आमी तो सोडचो ना आनी सांडचो ना मनीस संवसारांतले मनीस सगळे सोडटली आनी वयतली पूण तो आमच्या वांगडा सासणाच्या सासणाक आसतलो तेजेर पातयेवंकूच जाय आमी तेज्या उतरा प्रमाणे तेजेर पातयेवंक रावंक जाय आतां आमी पळोवया जेरमाया 17:5 Thus said the Lord, cursed be the man that trust in man, and make flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. देव म्हणटा कितें जो मनशाचेर पातयेता येता तेजे श्राप आनी आपणाचे तोकतेर आपणाचे शेतेर पातयेता ते एंड whose heart depart तेंची काळजां जी कोण मनशाचेर पातयेता वा आपणाचेर पातयेता तेजे श्राप आनी तेंची काळजां देवा कडसून पयस आसा कित्याक ती मनशाचेर पातयेता न्हू सगळो मनशाचेर विस्वास तेंचो न्हू आमची कोण मनशाचेर पातयेता देव म्हणटा तेंचे श्राप आमी मनशाचेर पातयेता मनशाचेर पातयेल्यार मागीर आमी रडटा तो मनीस तर आमचें कितें आयकना जाल्यार आमी रडोंक लागता देव म्हणटा जो कोण मनशाचेर पातयेता तेजे श्राप आमी मनशाचेर पातयेवंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे फुडें तर तो सांगता म्हणजे आमचें लायफ कशें जाता जेन्ना मनशाचेर पातयेता तेन्ना आमी सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा जी कोण मनशाचेर विस्वास दवरता जी कोण कुडीच्या बोळार पातयेता आनी जाचे काळी सर्वेश्वरा साय पयस आसा ताचेर शिराप पडो कितें म्हणटा आमी कोण जी मनशाचेर पातयेता न्हू जी मनशाचेर पातयेता आनी आपणे आमी हांव करतलो हांवें केलां आमचे शक्तीर पातयेता न्हू
हांव हें सोडटलो, हांव सोरो सोडटलो, हांव म्हणटा न्हू, तांकां तो सिराप पडटलो म्हणटा. ती हॉर्न डेडल्या जिंकुल्या सारकी, कित्याक बरें तें तर तांकां भोगूंक मेळचें ना. कितें बरें आहा जी कोण मनशाचेर आपणाचेर सक्तेर रावता ती हॉर्न डेडल्या जुलकुटा सारकी, आनी कितें तांकां बरें भोगूंक पावचें ना हांवें देवाचें उतर सांगता. अरण्यात कोड्ड्या सोड्या सारकी लोक रावना त्या गांवांत तांकां ठिकाण करूंक पडटलें. जी कोण मनशार पातयेता लोक रावना तेचेर ठिकाण पडोंक पावतलें. हेच खूब जाणां पळयता मनशाचेर पातयेला, मागीर थोडी गाडयांचेर पातयेता आनी मागीर तेचें लायफ कशें जाता पळयलां थोड्यांनी न्हू. म्हणजे मनशाचेर पातयेता, तो कितें सांगता तें कोत्ता आनी मागीर म्हणटा सगळें न्हू, म्हाजें अशें जालें तशें जालें तेजेर पातयेलें आनी हांव. पूण हें चड इम्पॉर्टन्स. 7 लायन सर्वेस्वराचेर पातयेवन रावता ती सुभागी, त्याचो विस्वास सर्वेस्वराच्या उदकाचेर दोडेर लायलेल्या रुखा सारकी. ती ताचे पाळा उदकासी पर्यान पावता आनी गरमी पडटा तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक तांची पानां पांचवीत उरता. दुखाच्या वेळार वर्सां तांकां हुस्को ना, ती फळां दीत आसतली. जी कोण 7 लायन जी कोण सर्वेस्वराचेर पातयेता न्हू ती कशी एका उदकाचे देगेक लायलेल्या झाडां परी. तेंची पानां सदांच उदकान आसतली, पाळां मुनां, आनी ती सदांच तेंची पानां ग्रीन पांचवीच आसतली न्हू. पळोवंक ना तुमी उदकाच्या देगेक झाडां आसलेलीं. झाडां कशीं आसता ग्रीन. तांकां कसलें वारें येयलें वो हुन्यांत कडकडीत पडलें तांकां भिरांत आहा, कित्याक ती उदकाचे देगेक लायलेली. तशेंच आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून आसता न्हू तेन्ना आमी त्या झाडां परी उदकाच्या देगेक आमी देवाच्या हितून आमचे केन्नाय दुखवल्यो कितेंय जावं आमी भिवची ना. तेन्ना आमी सर्वेस्वराचेर पातयेवन रावता तेन्ना. ताका लागून आमी सर्वेस्वराचेर पातयेवन रावपाक जाय. Thus say the Lord. 7 पळया brother 7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope the Lord is. For he shall be tree planted by the rivers. 8. He shall be tree planted by the water and that spreadeth out a root by the rivers, and he shall not be sea when heat comes, but her leaf shall be green and shall not be careful in the year of drought, neither shall craze from the yielding fruit. केन्नाच तेजी पानां भावची ना, केन्नाच ताका कसलेय दुखोवल्यो कितेंच जावचें ना. केन्ना आमी सर्वेस्वराचेर पातयेवन रावता तेन्ना, तेज्या उतराचेर आमी थीर रावता तेन्ना आमी केन्नाच तशें तें झाड केन्नाच भावना तशी आमी आसतलीं. सर्वेस्वरा देवाच्या उतरान जर आमी रिगोवन रावल्या जाल्यार आमचें केन्नाच कितें जालें प्रॉब्लेम येतले पूण आमी थीर आसतलीं. म्हजो भाव सांगतालो न्हू खडपाचेर आनी रेंवेचेर घर बांदलें न्हू. म्हणजे जेन्ना आमी मनशाचेर विस्वास दवरता म्हणजे कितें आमी रेंवेचेर घर बांदता आनी देवाचेर विस्वास दवरता म्हणजे कितें आमी खडपाचेर घर बांदता. दोनी घराचेर वारें पावस येता काय एकाच येता? हां दोनी घराचेर वारें पावस येता न्हू. पूण खंयचें घर मोडटा जो मनीस मनशाचेर पातयेता आनी जो देवाचेर पातयेवन रावला थंय वारें येवं कितें येवं तेजें घर हें खडपाचेर बांदलां म्हणटकूच तें केन्नाच मोडना. आमचें घर खंयचेर आसा? प्रिचराचेर. आमी प्रिचरा फाटल्यान धांवता
आमी कोणा फाटल्यान धांवता? देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवंक जाय आमी. देवाच्या उतराचेर म्हणजे आमी खडपाचेर घर बांदता, कळटा? देवाचें उतर आमी सोत मानता म्हणजे आमी कितें करता? खडपाचेर घर बांदता. आनी कितलेय वारें पावस येवं तें मोडना. ताका लागून आमी मनशाचेर पातयेव नाका म्हणटा देव. ब्रदरूय खूब फारां सांगता, डोंट बी अ प्रिचर चेजर. शिकोवणदाराच्या फाटल्यान धांवूं नाका म्हणटा तो. आयकलां न्हू? प्रिचिंगाचेर बीन सांगता तो. कित्याक तो जाणा जर आमी देवाचेर विस्वास दवरल्यार आमची पाळां सारकी उदकाचे देगेक लायलेल्या झाडां बरी. आमी पळयता न्हू झाडां, उदकान आसलेलीं झाडां कशीं आसा, पानां तेंची सारकी आत्तां अशी ताज्जी आसता सारकी, फ्रेश. तशीच आमी जो देवाच्या उतरान आनी देवाचेर पातयेवन रावत म्हणजे उतरान पातयेवन रावा जाल्यार आमी ती पानां म्हणजे फ्रेश आसतलीं सदांच. कोणीय कितें म्हणू, आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. ताका लागून तो कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा आमकां. तेन्नाच आमची देवाच्या उतरा प्रमाणे सुटका जातली. रिगोनूच रावल्यार ह्या देवाच्या उतरान आमी देवाचें उतर पोरगोटूंकूय जाता. कशें आमी ते लिफलेट वचोन तेंच्या वांगडा बसोन म्हणूं येता उस्क्या खोतीच्या मागणे फाटल्यान. जायना? आमी शिकलेलीं, शिकोवंक ना. जायते खेपो आमी जेन्ना ते बुकलेटी दिताल्यो न्हू, जायतीं जाणां म्हणटालीं, हांव शिकोवंक ना न्हू, म्हाका वाचूंक येयना न्हू. एक दीस आमचो एक ब्रदर न्यू क्रिश्चनान बरोबर ताका आन्सर हांव आसलीं, एक बायल येयली, एक भयण येयली, जाणटी आसली. ती म्हणूंक लागली जेन्ना वायट बुका तेणी सांगलें उस्क्या खोतीचें मागणें वाच म्हणून. ती म्हणल्यार आपणाक वाचूंक येयना न्हू ब्रदर. ओके. तो म्हणलो वाचूंक येना. इस्तीद बरो घातलाय तुवें. आयकोता? विस्तीद तुवें बरो घातलाय. हय म्हणल्यार तुवें शिल्ला? ना, आपणाक टेलरान शिंवोन दिला. टेलरान शिंवोन दिला. तुका त्या इस्तिदाची गरज म्हणून तूं टेलरा कडेन गेलें शिंवोवंक. तशेंच हें देवाचें उतर शिकोवंक तूं शेजारा कडेन वच म्हणून सांगलें. आमी एक्सक्यूज दिवपाक सारकी न्हू. कळोंक ना तुमकां? एक भयण येयली आनी तिणी सांगलें ब्रदरीक आपणा कडेन वाचूंक जायना. हें तेणी सांगलें ताका, वायट बूक दिलो हो आमचे ते, आनी वाच म्हणून सांगलें उस्क्या खोतीचें मागणें वाच. तिणी म्हणलें ब्रदर आपणाक वाचूंक येयना. तो म्हणूंक लागलो इस्तीद बरो घातला मगे तुवें. हय म्हणूंक लागली. तुवें शिंवला? ना, टेलरान शिंवला. तुका त्या इस्तिदाची गरज म्हणून तूं टेलरा कडेन गेलय आनी शिंवोन घेतलय न्हू. तशेंच हें देवाचें उतर तुज्या शेजाऱ्या कडेन वच, कोण फॅमिली ना तेजे कडेन राव आनी शीक. इतलें गरजेचें न्हू आमकां देवाचें उतर. आमकां एक्सक्युजीस खूब आसताल्यो न्हू. आमी ओगी रावतालीं. कोणी सांगलें न्हू शिकोवंक कळना जाल्यार आमी कांय सांगिना, म्हणजे सोंपें तें सांगतालीं. हें म्हणितलें जेजूच्या गायांनी बरें जालें, हांव जेजूची कूड चयताना इतलेंच म्हूण अधिकार ना, हेंच शिकयतालीं. आमी तांकां फुडलें सांगून शेजाऱ्यां कडेन वचत म्हणजे आमी तितलें हें नासलें. पूण तेजे तोंडानसून जेन्ना आयकलें तेन्ना आमी तेन्ना म्हणटालीं पळय आमी गरज त्यो वस्तू आमी कितें करता दुसऱ्या कडेन वचोन घेवन येता न्हू, कितें गरज आहा आमकां. तशेंच आमी हें देवाचें उतर इतलें गरजेचें, तशेंच आमी शिकोवंक जाय दुसऱ्या कडेन वचोन न्हू. आमी तशेंच शिकल्या. आमी शिकल्या, आमी तुमच्याच भाशेन. आमकां म्हणटा आपुणाक कशें सोत मारून पांय दुखता. आमकां आमीचे जेन्ना आमी सारकी रिगोवन जालें तेन्नाच कळ्ळें आमकां भावा दिसनाचे वस्तूचेर सोत मारूंक जाय. म्हणजे हांव ऑलरेडी बरें जालां जावच्या पयलींच. तो भावार्थ आमकां भावार्थ सगळें भावार्थाचें शिकयलां न्हू. न्हू कोण तरी एटीएमान वयता. तूं एटीएमान गेला पयशे काडूं ना.
आयकलां न्हू ATMान वचून पयशे काडटा म्हणून आयकोंक ना आयकोंक ना आतां ATMा अशें वचोन आमी मागणें करता पयशे भायर सर म्हणटा ATMान वयता आनी कितें जाय तें करता न्हू आनी आमकां पयशे दिसता भायर पयशे दिसता मिशिनान ते दिसता पूण आमी भावाक दवरता न्हू भितर पयशे आहा म्हणून आनी आमी कितें सांगता तें करता न्हू विड्रॉवल दाम हे दाम ते दाम सगळ्यान वेट म्हणल्यार आमी रावता न्हू प्रोसेस थंय देवाच्या राज्यानूय आमकां दिसना हें देवाचें उतर दिसता थंय ते ATM मिशिना भाशेन हें देवाचें उतर भरलेलें आहा सगळें बायबलान सगळें भरलेलें आहा थंय पयशे ATM दिसना तो हें देवाच्या उतरानूय दिसना पूण आमी स्वत मानूंक जाय म्हणून घेवंक जाय जें कितें सांगता तें आमी आतां आमकां पिड्या दुयेंस आहा आमी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायनी आमी बरे जाले म्हणटा जेजूचे नियाय करता कॉस्ट कितले जाले ते हांवेंच सांगलें न्हू हांवें जेजूचे नियाय केले फ्रॅक्चर तेजे कुडीक नासलें म्हाज्या पांयाकूय फ्रॅक्चर ना दिसतालें म्हाका जेजूच्या कुडीक हांगा बरयलां म्हणून आमकां हें करता आनी स्वत मानता आमी जेजूची कूड पिक्चर करता आमी आमकां दिसता आमी घडोवन हाडटा न्हू जें कितें बरयलां तें घडोवन हाडटा तो भावात आमी मनशाचेर पातयेवन आमी खूब जाणां म्हणटा हेणी म्हाका आदार केलो केनीक आदार केलो पूण आमकां साम्स 121 साम्स 17 121 verse 2 आमी कोणाचेर पातयेवंक जाय खंयसून आमचो आदार येता वन पळोवया वन Psalms 121:1 पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायले थंयच्यान म्हाका आदार मेळटलो आमकां खंयसून आदार मेळटलो सांगता आमकां सर्वेश्वर रोसला स्वर्ग आनी संवसार ताचे थंय म्हाका आदार सेकेंड लायन आमी मनशाचेर पातयेता आमकां हांवूय म्हाका घोव येतलो म्हाजे पयशे म्हाजी बाल येतले म्हाजी मिनिस्टर आमकां पयशे येतले अशें म्हणटा न्हू आमकां आदार खंयसून येतलो आमी सगळे पातयेता न्हू मनशाचेरूच पातयेता न्हू पातयना आमचो बॉस आमकां पयशे येतलो बॉसान देवान ताका सांगूंक जाय आमकां पयशे दी म्हणून आमचो फोकस खंय आसूंक जाय आमकां आदार खंयसून येता स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेल्या देवाक वचून तेच्या पयलीं म्हणटा तो साम्स 17 दावीद आपणाचे दोळे म्हणटा आपणे पृथ्वी पर्वताचेर लायले खंयच्यान म्हाजो आदार मेळटलो सर्वेसरान रोसला स्वर्ग आनी पृथ्वीन ताचे थंय म्हाका आदार कोणा कडसून येता देवा कडसून येता वयसून येता न्हू आमकां आदार संवसारासून येता माय हेल्प कम फ्रॉम द लॉर्ड which made heaven and earth हेल्प खंयसून येता आमचो पयलीं आमी कितें म्हणटालीं हेजे कडसून येता घोवा कडसून येता आदार बायले कडसून बॉसा कडसून सगळ्यांक देवानूच आमकां आदार दी म्हणून सांगपाक जाय कळटा समजता न्हू आमचो आदार कोणा कडसून येता आमकां आदार जाय जाल्यार आमचो फोकस खंय आसूंक जाय पयलीं आमी देवाक आमचो सोर्स करूंक जाय देवाक वचून येता आमी मनशाचेर पातयेवंक जायना म्हणटा आमकां देव बायबलान स्पश्ट म्हणटा न्हू मनशाचेर पातयेवंक जायना आमचो चडसो विस्वास कोणाचेर चडसो विस्वास आमचो कोणाचेर मनशाचेर न्हू दिश्टी पडटा आमकां दिश्टी पडटा ते न्हू दिश्टी पडटा आनी देव आमकां दिश्टी पडना हें देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडना म्हणून आमकां तेजे विस्वास धरूंक जायना न्हू
सारकें न्हू? आमकां आतां पळोवया दिसती पडटा तें 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things that which are not seen is internal. कितें सांगता पळोवया आमकां कोंकणीन सांगता म्हणटकूच दोळ्यांनी दिश्टी पडटा तसल्यो वस्तूचेर आमचें दान मोल लायना, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूचेर दिश्टी पडटा त्यो वस्तू थोड्याच वेळाच्यो, पूण दिश्टी पडना त्यो सासणांक तेंकता. आतां दिश्टी कितें पडटा सगळे मनीस बीन दिश्टी पडटा ते थोडेच खेपाचे न्हू. आनी दिसना कितें देवाचें उतर ते सासणांक तेंकता. सो आमी कोणाक घट धरून रावंक जाय? मनशाच्या उतरां. कित्याक देवाचें उतर सासणांक तेंकता न्हू. सो आमी दिश्टी पडटा तें उतर आमी उलोवया. लास्ट आमी स्क्रिप्चर मार्क 11:23. 11:23 मार्क 11:23. आमी शिकल्या थोडे आमी तें चॅक करुया आनी कशें आमी दोंगरा कडेन उलोवंक जाय तें आमी उलोवया आनी आमच्या जिवितांत कश्यो पेखोवणी येता त्यो. And Jesus answering and said unto them, have faith in God. कित्याक जेजून तांकां आन्सर दिलो? तेज्या पयलीं ताका पेद्रून सांगलेलें न्हू तें झाड मेलें, तुवें तें श्राप सोडलें झाड मेलें. ताका लागून जेजून म्हटलें तुमी भावार्थ दवरा. कोणाचो? देवाचो भावार्थ. हॅव फेथ इन गॉड. देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरा. जेजून कितें म्हटलें तेजेर भावार्थ दवर सांगलें. जेजून कितें म्हटलां तेजेर भावार्थ दवर सांगलां. आमकांय तोच सांगता आपणेन कितें म्हटलां तेजेर तुमी भावार्थ दवरात. For verily I say unto you that whosoever कोणी जावं shall say to unto this mountain, be through, remove, and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe, and that those things which is said shall come to pass, he shall have whatever he say. कितें म्हणटा? He has said. कितें म्हणटा आमकां? हे दोंगरा कडेन उलय न्हू. दोंगरा कडेन उलय दुबाव धरिनासतना उलोवंक जाय. कशें काय प्रे कर म्हणटा आमकां. दोंगरा कडेन माग. ह्या दोंगरा कडेन म्हणटा हे प्रॉब्लमा कडेन माग म्हणटा ना न्हू. आमकां उलोवंक जाय. आमकां संवय जाल्या माग म्हणपाची संवय. पूण दोंगरा कडेन उलय म्हणटा देव आमकां ना. उलय से टू दीस मावंटन. पूण आमी उलोवपाक जाय. आमी मागता माग हे दोंगर मातसो माग. मागल्यार वयचो ना तो. कित्याक जेजून सांगला तेजे कडेन उलय म्हणून सांगला. त्या दोंगरा कडेन उलय. कोणीय उलोवंक जाता भावार्थान. पण देवाचो भावार्थ आसा न्हू तेजे कोणी त्या भावार्थान त्या दोंगरा कडेन तुज्या प्रॉब्लमा कडेन उलोवंक जाता. कळटा? कशें आमी उलयतले दोंगरा कडेन? देवाचें उतर घेवन. आतां दूख आसा जाल्यार आमी कितें म्हणटली 1 Peter 2:24 जेजूच्या घायांनी साव बरी जाली. म्हणजे आमी दोंगरा कडेन कशें उलयता हे दुखे कडेन देवाचें उतर घेवन आमी उलयता मागता आमी ना न्हू. उलयता आमी उलोवंक जाय. 1.5 करोडाची टेस्टिमनी आयकलो तो उलयतालो ते दोंगर तेजो न्हू तो 1.5 करोड दोंगर न्हू. तेणी मागले तेणी कोणाक सांगलें मागलें तो उलोवंक लागलो देवाचें उतर घेवन. आमी दोंगरा कडेन कशें उलोवंक जाय? देवाचें उतर घेवन उलोवंक जाय. त्या प्रॉब्लमा कडेन मागोवंक जायना आमी. कित्याक देवान ऑलरेडी करून दवरलेलें आसा न्हू. करतलो देव. तेणी काबार फिनीश सगळें काबार म्हटलां न्हू बायबलान लास्ट कुर्साचेर. म्हणजे कितें काबार? सगळे दुयेंस पिडाचो रिणाचो सगळ्यांचो नाश जालो. सगळो कुर्साचेर आपणेन घेतला.
तेणी आमच्या खुर्साचेर कितें घेतला म्हणून जाणा, आमी सगळीं म्हणटा कितें पातोक. तो खुर्साचेर कितें घेवन मेळ्ळा मनशाचें. जेजू रिलीजन करूंक येवंक ना. जॉन 3:16 सांगता जेजू संवसाराचो मोग केलो, संवसारांतल्या मनशाचो सगळ्यांचो, आनी तो मनशाचें दुयेंस घेवन खुर्सार मेलो, मनशाचें पातोक घेवन खुर्सार मेलो, मनशाचें गरीबसाण खुर्सार घेवन मेलो, श्राप घेवन मेलो खुर्सार, लॉस घेवन मेलो, पातोक घेवन मेलो. आमी पातोक करता न्हू मातशें वायट वेळ, सगळें घेवन तो खुर्सार मेलो. बेश्टो मरोंक ना खुर्सार. तेजें असलें मरण कोणीच कोण पळोवचो ना आनी कोणीच हें करचो ना. असलो मरण तो मेला कित्याक आमकां सुटका दिवपाक. पूण आमकां स्वतूच मानिना आमी म्हणटा बरी ना. तो म्हणटा बरी ना, आपणें तुजें दुयेंस घेवन खुर्सार मेला. आतां आमी दोंगरा कडेन उलोवया, आमच्या प्रॉब्लमा कडेन उलोवया. तयार आहा तुमी? आमी एकूच लायन घेवन म्हणया, हांव जाण आसा. सगळ्यांक खबर आसा न्हू, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक. सैतानाक म्हणजे आमी म्हणया सगळें कितें वायट आहा तितलें चिंतुया. सैतानाक दुयेंसाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. उबी रावया आनी म्हणया सगळीं जाणां थँक्यू जिजस. अशी आमी दोंगरा कडेन उलयता आमच्या प्रॉब्लमा कडेन. कशी एक एक स्क्रिप्चर घेवन दोळे धापया. उबे रावया न्हू, बसता. दोळे धापून म्हणा, सगळीं दोळे धापून म्हणया, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैताना दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैताना दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैताना दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैताना दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैताना दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. थँक्यू जिजस. सुर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गान दिन वाचता. आमी सगळ्यांनी उचारला तुजें उतर. आमी आमच्या प्रॉब्लमाची आमी उलयल्या. तुवें जशें सांगलां आमकां दोंगरा कडेन उलय म्हणजे आमच्या प्रॉब्लमा कडेन आमी उलयल्या. आमी जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड जोण एकली. आमी जाणा जेजूचे कुडीक दुयेंस नासलें, पिडा नासलें, फ्रॅक्चर नासलें, कसलेंच दुयेंस नासलें. आमी स्वत मानता आनी म्हटलां जेजू येद्या वक्तार आमकां सगळ्या दुयेंसांतली, सगळ्या रिणांतली, सगळ्या श्रापांतली, सगळ्या पातकांतली, सगळें जें वायट आसा आमच्या भितर, वायट संवयो, रागांतली, भिरांतींतली, आमच्या अस्कोतायेंची एक बॅड हॅबीट आहा आमच्या भितर, सोडूंक जायना आमकां. तेतूंतली येद्या वक्तार आमकां सगळ्यांक सुटका दिल्या म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता तुजो तुजें जिवीत जें आमी म्हणटा हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, तुजी कूड म्हणटा तेन्ना आमच्या भितर जशें तुजी कूड आसली तशी आमची कूड नितळ निर्मळ आसा, पातकां विणें, दुयेंसां विणें. कित्याक आमी विचारला जेजू त्या पासत तुज्या भासवणे खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आनी आयचे शिकोवणे पासत तूं आमकां शिकयताय. आमी तुजें उतर परगडपाचें काम एक आमकां व्हडवी काय न्हू, पूण आमचेर एक कायदो मारला, एक शिक्को मारला. आनी हें आमकां कशें परगटूंक जाय तें तुवें आमकां शिकयलाय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता. तशेंच आमी परगटिना जाल्यार आमचें कितें जाता त्या पासत. तशेंच तूं आमकां मनशाचेर पातयो नाका म्हणटा, आपणाचेर पातयो. आनी आमी तुजेर पातयेता तेन्ना आमी एक लायलेल्या उदकाचे देगेक एका झाडा परी आमची पानां जशीं त्या झाडाची आसा तशी आमचे कितलोय दुखो येवं कितें येवं आमकां कांयच जावचें ना वाऱ्या पावसान. आमी त्या खडपाचेर लायलेल्या खडपाचेर एक घर बांदलेल्या झाडा घरा भाशेन आनी आमी तुजे पातयेन रावता तेन्ना
त्या पासत जेजू आमकां शिकयताय तूं जेन्ना आमचे प्रॉब्लम आमकां दिश्टी पडटा तेजे कडेन आमकां कशें उलोवंक जाय तुज्या उतरान तें शिकयलें पासत तुका आमी आर्गां दिता आमचे जिबे सगळी पदवी दिलेल्या आनी आमकां तूं कितें जाय तें उलोवंक शिकयताय सदांकाळ म्हणून तुका आमी वखाणटा आनी दिनवासता आनी हे सगळे भाव भयणां पासत जेजू तुका आमी वखाणटा तुवेंनूय तेंचे शिक्को मारला आनी ते तुजें उतर परगटूंक पवित्र आत्म्याच्या सांगाताक वेता जशें आमी पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन वयता सगळ्याक तशें तेंकांय सगळ्यांक माकळाय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन